Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. कुठून एक पाठ सगळ्यांना कोण बरें दिसलें. ओके, एक मागणी करूया आणि सुरू करूया. बाबाचे पुताचे पवित्र नावी आमेन. मोगला बापा, या दिसा खातीर, शांत दिसा खातीर तुका आर्गां आनी दिनवास दिता. बरो दीस तुवें आमकां फावो केलाय, ताजे पासत आमी तुका आर्गां दिता. आनी ह्या जाग्यार तुवें आमकां आयच्या दिसा आपयलें, तुवें आमकां ह्या जाग्यार एकठांय हाडलें म्हणून हांव तुका दिनवास दिता. ह्या फाटल्या आख्ख्या सुमारान तूं आमच्या सांगाता हाडलोय, तूं आमचे लागीं उलयलोय, तूं आमच्या सांगाता चल्लोय, आमकां बळ दिलें, आमकां धीर दिलोय, आमकां तुजी जाणवाय दिली म्हणून हांव तुका दिनवास दिता. ह्या फाटल्या सुमारान 2 सुमारांनी जो मोग तुजो आमी अणभवला, ताजे पासतूय हांव तुका दिनवास दिता. आनी दर एके घडये तूं आमच्या सांगाता हाडलोय म्हणून हांव तुका दिनवास दिता. थंयसर आमी चुकल्या, थंयसर आमकां दिसतालें सांगाता कोण ना, थंयसर तूं हाडलोय, तुजें आसणें तुवें आमकां दाखयलें म्हणून हांव तुका दिनवास दिता. थंयसर शेणलेलीं कशें दिसतालीं, कितें करूंक हांवें समजोना हाडलें, थंयसर तुवें तुजी दूद दिली, तुजी जाणवाय दिली म्हणून हांव तुका दिनवास दिता. दर एके घडये दर एका पावलाक तूं आमकां शिकयत हाडलोय म्हणून हांव तुका दिनवास दिता. आनी दर एका पावलाक तुजें उतर आमकां उजवाड जाल्लें म्हणून हांव तुका दिनवास दिता. ह्या वेळार मोगला बापा तुजे लागीं मागता, आमचीं काळजां मनां तूं उगड, तूं उजवाडाय. परतून एक फावट तुज्या उतरांतल्यान तुजी जाणवाय, तुजो मोग अणभवूंक, वळखून घेवपाक. आनी ह्या तुज्या उतराची शिकवण तूं ह्या वेळार आमकां दिताय. ताजे पासत आमी तुका आर्गां दिता. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तूं आमचे सांगाता ह्या वेळारूय उलयताय, ताजे पासत तुका दिनवास दिता. मोगला बापा, दिनवास दिता जेजू क्रिस्ताच्या बलिदाना पासत, ताच्या रोगता पासत, ज्या रोगता उद्देशीं तुवें आयज आमकां आपणायलें, तुज्या राजान तुवें आमकां भाग फावो केलें. ह्या भागा पासत मोगला बापा तुका उपट आर्गां दिता, दिनवास दिता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 2 सुमारां जालीं न्हू मेवल्यार. 2 सुमारांनी म्हजे कडेन तरी जायतें कितें घडलां. आनी तेन्ना हांव मागण्यांनी देवाक आर्गां दितालो, कित्याक अशें दिसतालें की उतर हा खरें, पूण मनार इतलो प्रेशर आयलो, कितें करूंक कांय समजना हाडलें. उतर हा, देवाचें उतर कितें म्हणटा खबर आहा, पूण त्या वेळार न्हू तो प्रेशर आयल्लो, कसलें एक सिट्युएशन आहलें, कसली चिंतना येताली, तातूंत तो प्रेशर येतालो, तातूंत दिसतालें व्हडें हालता कशें, व्हड्या बरोबर हांवूय हालता कसो दिसतालो. तरी पूण देवान म्हाका शिकयलें कशें आपल्याच्या उतराचेर थीर रावपा जाय पळय तें. आनीक एक 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 वपारीचेर म्हजें ध्यान व्हेलें, जी आमी हांवें तर आयकत आयलां तें, तुमी जायते फाटी आयकलां आसतलें. तें वपारीचेर ध्यान व्हेलें आनी त्या वपारीचेर म्हाका परतून एक फावट नियाळ करूंक लायलो, कित्याक त्या वपारीन जेजू म्हणटा, जरी तर ही वपार तुमी समजशात जाल्यार सर्गींच्या राजाचो गूट सगळो तुमकां समजून येतलो. सर्गींचें राज कशे भाशेन चलता, देवाचें राज कशे भाशेन चलता, तें सगळें तुमकां समजतलें म्हणटा जेजू सांगता.
आनी जेजू त्या वेळार जायत्या ओपारींनी उलयतालो न्हू. ओपारींनी कित्याक उलयतालो खबर ना? समजणी मेलो. पूण ओपारींनी एटलिस्ट म्हाका तरी ओपार वाचली म्हणटा कांयच समजना काय दिसता. जायना तुमकां जायना शांती मेळपाक? शांती मेळपाक म्हणलें तें हालेलुया. सिस्टम म्हणटा समजणी पेवपाक. म्हजो एक्सपिरियन्स कितें जाला जाणा, जितले फावटी हांवें ओपारी वाचले न्हू थंयसर मनान येयलें जेजू डायरेक्टली कित्याक सांगिना, गुणान करून कित्याक सांगता. प्रेज गॉड. हातून जेजूचो एक हेतू आसलो. कित्याक जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तेन्ना तो खुर्सार चडच्या पयलीं, पुनर्जीवन जावच्या पयलीं पवित्र आत्मो येवंक नासलो. वय ना, पवित्र आत्मो संवसारांत येवंक नासलो. पूण जितलें जेजू शिकयतालो तें ताका बापा कडल्यान खूब मेवतालें आनी ताचेर तो पवित्र आत्म्याच्या बळान ताज्या बातिजमाच्या टायमार पवित्र आत्मो देवन आयल्लो. त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान तो शिकयतालो. पूण तो पवित्र आत्मो आनी कोणाक मेवंक नासलो. ही सगळी जाणवाय जी ताका आयिल्ली ती बापाच्या उतरांतल्यान, बापा सांगता तो वेळ तो सारतालो, ताजो संबंद आसलो तातूंतल्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या बळांतल्यान जेजू कडेन ही सगळी जाणवाय आसली. आत्मीक संवसाराची, आत्मीक वाठारांतली ही सगळी समजणी आसली, सगळी जाणवाय आसली. पूण जरी तर तो आनी कोणाक ते भाशेन एक्सप्लेन करून गेलो न्ही ते तांकां समजोवचें नासलें. ते तांकां समजोवचें नासलें. डायरेक्ट जरी सांगलेलें तांकां ते तांकां समजोवचें नासलें. आनी हे जेजू जाणो आसलो. हे कित्याक समजोवचें नासलें? आतां जरी तर हांव चिंतूंक वचत हांव म्हणटा न्हू जेजू डायरेक्टली कित्याक सांगिना? तें करून सांगता कोण सुकणीं हाडलीं, कोण फुलां हाडलीं, आनी हें सांगता. डायरेक्टली कित्याक सांगिना? हें डायरेक्टली जेजू कोणाक सांगिना आसलो कित्याक डायरेक्टली सांगलेलें सर्गीचें राज कशें चलता, देवाचें राज कशें चलता, देवाचें मन कशें म्हणजे डायरेक्टली सांगलेलें तांकां समजोवचें नासलें. कित्याक तांचे सांगता पवित्र आत्मा नासलो. पवित्र आत्मा आजून येवंक नासलो. आनी बायबलूच आमकां सांगता जरी तो पवित्र आत्मा ना, ह्यो देवाच्यो मांडण्यो, देवाची येवजण, देवाच्या उतरांतली जाणवाय आमकां समजूंक जायना की जरी तर आमचे लागीं पवित्र आत्मो ना जाल्यार. ताका लागून जेजू ओपारींनी उलयतालो. कित्याक ओपारींनी जरी तर फुलांचें कितें ताणें सांगलें, सुकण्याचें कितें सांगलें जाल्यार ते फुलां सुकणीं आमी पळयल्यांत. ती फुलां सुकणीं आमी पळयल्यांत. ती आमी पळयल्यांत म्हणटा ओके, दोंगर आमी पळयला, दर्या आमी पळयला, त्यो वस्तू आमी पळयल्यात म्हणटच त्यो कश्यो चलता वा त्यो कश्यो चलना तें समजूंक आमच्या लागीं बेस बरें जाता. वय ना, सुकणीं कशीं उडटा तें समजून घेवपाक आमकां पवित्र आत्मा जाय. सुकणीं खंय उडटा ती आमी पळयला न्हू. वय, दर्याच्या ल्हारां खंय मारता ती आमी पळयल्या न्हू. वय, पूण आंज बड्यो कशें दिसता ते पयले आमी. आंज बड्यो कशें दिसता ते आमी पळोवंक. पूण जरी तर आमी आंज बड्यो आमचे सांगता हा म्हूण स्वत मानतले ते समजतले जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. कित्याक ती जाणवाय तो भावात पवित्र आत्म्या कडल्यानूच येता. पूण सुकणीं उडटा म्हणून आमकां स्वत मानूंक कठीण जाता ना, कित्याक ती आमी पळयल्या आमच्या दोळ्यांतल्यान. सो जेजू हे एग्जाम्पल कशें यूज करतालो, झाडां जावं, सुकणीं जावं, दर्या जावं, एग्जाम्पल कशें यूज करतालो एक्सप्लेन करूंक सर्गीचें राज कशें चलता पळय तें. डायरेक्टली जरी ताणें सांगलेलें जाल्यार कोणाक समजोवचें नासलें कित्याक तांचे लागीं आजून पवित्र आत्मो नासलो. पूण आयज आमकां एक गुड न्यूज आहा की आयज आमचे सगळ्या सांगता पवित्र आत्मो आहा. आनी जे देवाच्या उतरांतल्यान देवाचो गूट जो ताच्या उतरांत लिपलेलो आहा तो आयज आमकां समजूंक कठीण जायना कित्याक देवान आपलो पवित्र आत्मो आमकां दरेकल्याक दिला. आनी ही देवाची बरी खबर. ही देवाची बरी खबर. पेंटिकॉस्टाच्या दिसा जेजू स्वर्गार गेल्या उपरांत 10 दिसांनी जेजूच्या मरणाच्या 50व्या दिसा जेन्ना पवित्र आत्मो देंवन आयलो तो आयज लेगून पवित्र आत्मो संवसाराचेर आहा. त्या दिसा देंवन आयलो तो फकत शिसांचेर म्हणून न्हू,
तो देऊन आयलो स्वर्गांतल्यान संवसारार सदां काळ राव. दर एकल्याच्या जिवितान दर एकलो जो कोण जेजूचेर भावार दवरता, जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेता, त्या सगळ्यांनी आपलें ठिकाण करूं. आनी दर एकल्यान आमी आयज दर एकल्यान जेजू क्रिस्ताक आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेतला म्हणटोच तो पवित्र आत्मो आयज आमचे भितर आहा. आनी तो पवित्र आत्मो आमकां देवाचे उतर, देवाच्या उतरांतली जाणवाय, देवाच्या उतरांतलो गूट आमकां सगल्यांक समजूंक तो आदार करता. आदल्या कोरांतच्या लोकांक ही बरी खबर नाहल्ली, कित्याक तांचे सांगाता पवित्र आत्मा नाहल्लो. पूण आयज आमचे लागीं आमचे सांगाता आमचे भितर पवित्र आत्मा आहा. तर हें देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता, जेन्ना ताचें नियाळ करता, तें वाचता, तें आमकां समजून घेवपाक आयज कठीण जायना, कित्याक आमचे सांगाता पवित्र आत्मा आहा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. पूण आयजूय आमी म्हणटा आयज पवित्र आत्मा आहा म्हणटा आयज आमी एग्जाम्पल पळोवपाचें ना, जे भाशेन जेजू ओपारींनी उलयतालो त्यो ओपारी पळोवपाच्यो ना जायत, कित्याक त्या ओपारींनी जेजूची कितली जाणवाय आहा, देवाची कितली जाणवाय आहा. हालेलुया. तोली एक ओपार आयज पळय, ह्या ओपारीचेर जेजून म्हजें परतून ध्यान हाडलें, कित्याक ह्या ओपारीन ही ओपार न्हू तें मूग जावन आहा. आतां ही सगळीं झाडां आमी पळयलीं सगळीं, तांचें मूग भितर गेलां आसतलें, पळोवं ना भितर गेलां आसतलें. जरी तर तें मूग भितर वचोंक नाहल्लें, 2 वीक फाटीं जेन्ना वारें मारलेलें तेन्ना ती झाडां उमटोवपाचीं, पळोवं ना तुमी सगळीं नाहल्लीं वारें मारलां भितर, खोल्लें वारें मारलेलें पळय तेन्ना ती झाडां उमटोवपाचीं. पूण ती उमटोवंक ना, कित्याक तांचें मूग भितर गेलां आनी मूग घट जाल्लें आहा, पळोवं ना. ही ओपार जेजू म्हणटा तो ही ओपार जरी आमी समजले जाल्यार जेजू म्हणटा तुमचें मूग घट जातलें. घर बांदतना बुन्याद बांदपाक आमी बेश्टी वयल्या वयर बांदिना न्हू, खोणटा डीप वेता, खोणून डीप वचून घर उंच काडटा. डायरेक्टली जमनीचें घर बांदूंक जायना, जाता पूण घर मोडटलें. बुन्याद जेन्ना भितर खोणून आमी बुन्याद घालता, ताजेर घर बांदता, तेन्ना तें घर उरता. शेमरूच न्हू 100-200 वर्सां आयज कितलीं घरां पयलें आसतलीं, 200 वर्सां फाटलीं 300 वर्सां फाटलीं घरां आहा. प्रेज गॉड. ती अजून पासून कित्याक आहा, कित्याक तांची बुन्याद घट. हालेलुया, प्रेज गॉड. आतां तरी घरां सारखे वारां घालून कॉलम घालून काडटात, बरोबर ना. आदलीं घरां वणटी एद्यो मोठ्यो आसताल्यो, आमच्या इगर्जांचो पासून वणटी पळयल्यो कितें मोठ्यो आसताल्यो, पूण तांची बुन्यादूय डीप आसताली. वय ताका लागून आयज लेगून आयच्या टॅक्नॉलॉजी भशेन आयज कशें घरां बांदतात सारखे कॉलम काडून वारां घालून कितलें सगळें हें करून, ते भशेन आदलीं घरां नाहल्लीं, पूण ती आयज लेगून घट उरल्या कित्याक तांची बुन्याद घट आहा. हालेलुया, प्रेज गॉड. कितलेंय वारें मारूं, कितलेंय मोड येवं, ती घरां मोडनात. पूण जरी तर बुन्याद सारकी ना जाल्यार घरांक रोखडेच क्रॅक येवंक लागता, ती सारकी बांदूंक ना जाल्यार. कितलीं नवीं घरां, कितलीं नवीं बिल्डिंगां पासून आमी पडटा ती. आतां आमची सगळ्यांची घरां 100 वर्सां आदलीं आसतलीं, धरया एग्जाम्पल. पूण 10 वर्सां फाटीं बांदलेलें बिल्डींग ह्या पावसान कोसळ्ळें, कित्याक सारकें बुन्याद सारकी घालूंक नाहल्ली. कितले आतां सिटीनी चड करून जाता न्हू तें, फास्ट बिल्डिंगां काडूंक जाय, कित्याक ते सिटीन आतां मारगांव, आमचे पणजे, म्हापशां बी दर्याक कोणा लागीं प्लॉट आहा ताका फास्ट बिल्डींग काडूंक जाय. कित्याक जितलें फास्ट बिल्डींग जितलें फास्ट बिल्डींग वयर सरता तितलें बिजनेस बरें जाता, रोखडेंच तें बिल्डींग रेंटाक दिवंक जाता. रेंटाक दिलें रोखडेंच भितर पयशे येवंक लागता. जितलें फास्ट वयर काडटा, जितलें फास्ट बिल्डींग कंप्लीट जाता तितलो फायदो आहा. प्रेज गॉड. तो फायदो दिसता जायत, पूण जरी तर तें बिल्डींग खोल वचोंक ना रोखडेंच बिल्डिंगाचें काम जातलें, ताका क्रॅक येवंक लागतले. म्हापशां म्हाका उगडास आहा, बिल्डींग वांकडें जाल्लें, बांदतानाच तें वांकडें जाल्लें, आमी पडलें, मागीर सगळें बिल्डींग आख्खें मोडून ताणें पोत्तून बांदूंक मागीर स्टार्ट केल्लें. प्रेज गॉड. पूण जी बुन्याद खोल वेता तें बिल्डींग, तें घर घट उरता.
तोहेंच आमचें जिवीत, तोहेंच आमचें जिवीत. ओल्ली ohल्या वपारींनी जेजू उलयतालो. प्रेज गॉड. आयज आमकां तो कितले एग्जाम्पल दिता. आमचें जिवीत हेच भाशेन, आमचें जिवीत हेच भाशेन. आनी ही जी वपार म्हणटा जेजू, आमी वाचया ती दर एक वर्स वाचया, स्क्रिप्चर वाचया. ती वपार म्हणटा जेजू तुमची बुन्याद, तुमचे मूग घोट करूंक तुमकां हेल्प करतली. आनी एक बार तुमचें मूग घोट जालें जाल्यार मागीर तुमचें जिवीतूय घोट जातलें. मागीर वारें येयलें म्हण आमचें जिवीत हालचें धांवचें ना. कित्याक आमची बुन्याद आतां घोट जाली, आमचें मूग घोट जाल्लें. हालेलुया. ती खंयची वपार जाणो तुमी? गोंप्याची वपार आयकल्या? प्रेज गॉड. जायते फाटी आयकल्या आमी. नवी शिकवणूक न्ही, कितले फाटी आमी आयकल्या. आयज परतून ताचेर एक फावट नियाळ करुया. कित्याक परतून तें रिविजन केलें न्हू, तितलें मागीर आनीक घोट जाता. नाजाल्यार जरी तर तें मनान ना, विसर पडल्या मागीर आमी हालूंक लागता. कितें हाल्लें, कितें करूंक जाय गे आमी? डावट येवंक लागता, मागीर भिरांत येवंक लागता. तो हें म्हजें फाटल्या 2 विकांनी म्हजे लागीं जालां. शिंकलो हांव पयलें ही शिंकून आयकल्या, पूण मनान नाहल्ली म्हणटा तेजी जेन्ना विसर पडली तेन्ना मागीर एक भिरांत कशी आयली. पूण परतून म्हाका देवान वच आनी तीच वपार वच म्हणली. जायते फाटी हें जाता की कितले फाटी आमी आयकलां हें आनी कित्याक परतून जालां केन्ना दिसता तुमकां? हांवें जेन्ना ओंप्याची वपार म्हणली कितल्यांच्या मनान येयलें? परतून एक फावट ओंप्याची वपार आयलें कोणाच्या मनान? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. नाल्यार जायते फाटी हें दिसता कोणें भावार्थ म्हणलो, परतून तो भावार्थ. कितले फाटी आयकलां भावार्थाचेर. एवरी टायम येता भावार्थूच आयकता. नवें कितें आयकूंक कांय दिसना. तें सोब जाणा आमी, पूण मनान चिंता भियाना. परतून आतां जरी कितें जातलें, जरी तर दर सुमाना तुमी येता आनी दर सुमाना कोण हिंगासर आहा तो भावार्थाचेरूच उलयता, वाज येवची ना. परतून ब्रदर कितलो तेंप जाला येता, ब्रदर एवरी वीक तुका भावार्थाचेरूच आयकूंक येता, वाज येवची ना. येतली. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. परतून आयकून कितें जाता? परतून आयकून भावार्थ जाता, पूण तो भावाचो भितर आहा तो घोटूय जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. परतून जेन्ना आमी आयकता, ओके, कितल्यांची भुरगीं आहा? भुरगीं जेन्ना इस्कॉलान शिकता तेन्ना आमी भुरग्यांक सांगिना बाबा परतून वाच, बाय परतून रिवायज कर, तांकां सांगिना आमी? सेम आमीच करिना, तांकां सांगपाक आमी फुडें. प्रेज गॉड. बोटां दाखयना, भुरगीं जाता. हांव म्हज्या मामीचेर तेन्ना तापतालो, कित्याक तूं म्हाका फाटीक लागलें? म्हाका फुडें हांव मामीक तापयतालो, कित्याक ती म्हणटाली बाबा रिवायज केलें. परतून जाता. हांव बेजार जातालो तिजे परतून कित्याक सांगताय म्हाका, एक फावट केलां हांवें रिवायज. पूण ही जाणवाय म्हाका तेन्ना नाहल्ली की जितलें सुबेज हांव रिवायज करतालो तितलें एग्जामीक म्हाका इजी जातालें. जेन्ना टेस्ट आन्सर करून जाल्लो, जेन्ना एग्जाम येताली, जितले सुबेज हांवें रिवायज केलां, जितलो सुबेज हांवें टायम त्या एका टॉपिकाक दिला, तितलो टॉपिक त्या टॉपिकाचेर आन्सर म्हाका एग्जामीक बरोवपाक इजी जातालें. सेम प्रिंसिपल हिंगाय लागता. जितले सुबेज आमी देवाचें उतर आयकता त्याच देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता. भावार्थूच धरया, भावार्थाचेरूच नियाळ केलो, ओ देवाची कुरपाच धरया, कुरपेचेरूच नियाळ केलो. ती कुरपा जितली सुबेज आमी नियाळ करता, जितलो सुबेज आमी ताका टायम दिता, जेन्ना तें वादळ मोड येता तेन्ना आमी घोट रावता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हांवें पायकूय खूब जाणवाय आसता ती भुरग्यांक एक पावट कॉमन आहा. ती आमच्या बापाय लागीं, आमच्या सर्गींच्या बापाय लागीं जायती जाणवाय आहा ती जायते फावटी आमी ताचो वालोर करिना. हें विसरोंक जायना की आमी आतां आमची भुरगीं आमी वाडल्या म्हणटा आमी भुरगीं न्हू, आमी एका सर्गींच्या बापाची भुरगीं, ताचे जाणवाय आमी जायते फावटी वालोर दिना ताका. हालेलुया. प्रेज गॉड. पूण तो एक बरी खबर तो आमकां केन्ना सांगिना. तर ही एक वपार पळया ताची मार्कुच्या शुभवर्तमानान. सगळ्या शुभवर्तमानांनी ही वपार आहा, पूण आमी पळया ती मार्कुच्या शुभवर्तमानांतली. मार्कुचें शुभवर्तमान 4th हावेसवर. ओके, 4थ्या हावेसवरान वाचता. नव्यान जेजू दर्याचे दोडेर शिंकोंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जोमो ताचे भोंवती एकटवलो की तो दर्यांत आसलेल्या एका वड्यार सोडून बसलो.
आणि सगलो लोक दोर्याचे वाटेन दोरेर रावलो. तो तांकां सोबार वस्तू वेपारींनी शिंकोवंक लागलो. आणि शिंकयता शिंकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंकपी वोंपूंक गेलो. आणि वोंकताना थोडें बी वाटेचे देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें खाल्लें. दुसरें जबरशी माती नासली तसले खोडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीनच किल्लोलें, पूण वत येतोच करपोलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्या मदें पडलें. कांटे वाडले आनी तांणी ताका फुगार केलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरे जमनीर पडले, तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. हालेलुया. म्हाका दिसता जेजू व्हडल्याचीच खबर करतालो न्हू, पळोवं ना. हिंगाचो बरो एग्जाम्पल आहा आमकां कशें पीक जाता पळय तें. प्रेज गॉड. तर ह्या वेपारीन जेजू उलयलो आनी हे वेपारी उपरांतूच जेजू एक्सप्लेन करता. ते शिस्त ताका येता, तूं सगळ्यांनी वेपारीन कित्याक उलयता, स्ट्रेट कित्याक सांगिना. हे शिस्त ताका येता तेन्ना जेजू तांकां एक्सप्लेन करता. जरी तर आपणें स्ट्रेट सांगलें तुमकां समजोवचें ना. हालेलुया. पूण देवाकार गा आयज पवित्र आत्मो आमकां समजोवपाक हेल्प करता. ओके. जेजू तें उलयता आनी फुडें वचोन हे वेपारीचो अर्थ शिसांक सांगता. ह्या वेपारीचो अर्थ सांगून जेजू म्हणटा, मागीर ताणें म्हणजे जेजून तांकां म्हणलें, ही वेपार तुमी समजनात तर हेर सगल्यो वेपारी कश्यो समजतल्यात. वोंकपी वोंकता तें कितें? वोंकपी वोंकता तें वोंकपी वोंकता तें उतर. तांणी आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांचे भितर वोंपलेलें बी म्हणल्यार तांचे भितर वोंपलेलें उतर, देवाचें उतर काडून व्हरता. वाटेर वोंपलां तें उतर हें तें. तेच परी उतर आयकतच रोखडीच खुशालकायेन तें घेतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळनान देखून ती चड वगत तोगनात. उतराक लागून विघ्न व दुमाळो येना फुडें ती रोखडीच भावार्थांत थावन कोळसरून वेतात. तें खोडपी जमनीर वोंपलेलें तें उतर ही ती. आनी हेर दुसरी उतर आयकतात, पूण ह्या संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेर दुसऱ्या वस्तूंची आशा भितर सरून उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. तें कांट्या मदें वोंपलां तें उतर ही ती. आनी उतर आयकतात, तें मानून घेतात आनी एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100 पीक दितात. तें बरे जमनीर वोंपलां तें उतर ही ती. हालेलुया. जेजू पयले सुवातेर सांगता 4 जमनी खोल्ल्यो आहा पळय त्यो एक वेपारीन सांगता. वोंकपी म्हणटा वोंपूंक वेता आनी तो जेन्ना वोंकता तेन्ना तें बी 4 भशेचे जमनीर पडटा. एक रस्त्याचे देगेर, दुसरें खोडपी जमनीर, तिसरें कांट्या मदें आनी चवथें बरे जमनीर पडटा. हें जेजू सांगता. आनी जेन्ना शिस्त ताका विचार करतात, जेजू हाचो अर्थ कितें, हाचो मिनींग कितें, तेन्ना जेजू सांगता तें बी जें वोंपलेलें आहा तें आनी कांयच न्हू पूण देवाचें उतर. तें देवाचें उतर. आतां हें जरी हें पिका वरवीं वोंकपी वोंपता ते वेपारीन तांकां एक्चुअली समजोंक जाय आसलें, पूण तरी पूण तांकां समजना आसलें. कित्याक? पवित्र आत्मो नासलो. तर जेन्ना जेजू एक्सप्लेन करता आतां तो सारको स्पश्टपणी सांगता. वोंकपी वोंकता तें बी वोंपया लागीं आहा तें कितें? उतर. देवाचें उतर. आयज जरी आमी ताचो अर्थ समजून घेवंक जाय जाल्यार तें बी जावन आहा देवाचें उतर. देवाचें उतर आमच्या जिवितान एक बी जावन आहा. एक बी जावन आहा. जें बरेपण देवान आमकां दिलां, जें बरेपण आमचे पासत ताणें जोडलां,
जी जी बासावणी ताणें आमकां दिल्या ते सगळे ताच्या उतरांतल्यान हे उतर जावन हा आमच्या जिवितान एक बीं. आतां बीं बेश्टेंच भायर दवरलें ताका पीक मेवता. तुमी केन्ना ना केन्ना वंपला बीं कितले फाटी भायर दवरलें थिंगासरूच पीक मेवता. मेवना. कितें जाता? रोयलें म्हणटकूच मेवता न्हू. नाजाल्यार बेश्टें भायर दवरलें मेजार दवरलें भायर पोतयेन घालून दवरलें ताका पीक मेवना. तें रोवपाक जाय. आतां रोयता ताका रोवपाक जमिनूय जाय वय ना. आतां देवाच्या उतराचें बीं जरी तो देवाचें उतर तें बीं जाल्यार त्या बियांक जमीन कितें? दादा म्हणटा पोत्तून गुणान गुण दादा म्हणटा आमी सगळीं देवाच्या उतर जें बीं हा तें बीं रोवपाक जमीन आमी सगळीं म्हणजे आमच्या सगळ्यांची काळजां. तें बीं जें देवाच्या उतराचें हा तें रोवपाक जमीन जी जाय ती जमीन आमची सगळ्याची काळजां. हालेलुया. तें उतर जेन्ना आमी घेता आनी आमच्या काळजांत रोयता तेन्नाच तें बीं पीक दिवंक पावता. पूण जायते फाटी आमची काळजां जमीन सगळी एके भाशेची आसता ना न्हू. सेम बीं थिंगा रोयलां पीक मेवता पूण सेम बीं हांगा पडलें कितें जातलें? जावचें ना. कित्याक ही जमीन सारकी ना. सेम बीं भायल्यान रस्त्यार पडलें कितें जातलें? पीक मेवतलें ना. आतां 3 भासाच्यो जमनी हांगासरूच आमी पळयता. रस्तो हा ही कॉन्क्रीटाची जमीन आहा आनी थिंगा बरी जमीन आहा. हालेलुया. तिनूय कडेन तें बीं सेम बीं जरी पडलें जाल्यार पीक तिनूय कडेन मेवचें ना. पीक फकत बरे जमनीर मेवतलें. आनी हें जेजू म्हणटा आमची काळजां जांक जें म्हणटा तो ते बरे जमनी भाशेन. कित्याक जरी तर आमचें काळीज आमच्या काळजाची जमीन पयले सुवातेर वाटे भाशेन आहा थंयसर म्हणटा पीक जावचें ना. कित्याक जरी तर तें पीक वाटेर पडलें आनी आमची जमीन ते वाटे भाशेन आहा पडलें जाल्यार ते रोखडेंच म्हणटा सैतान येता तें पीक काडून व्हरता. तें बीं काडून व्हरता. आतां तें सैतानाक काडून व्हरोंक कित्याक जाता गे? बेश्टी जमीन म्हणटा सैतानान एक्चुअली ते बेश्टे जमनीर वाटेर पडला ताचो मिनींग कितें जाणा तूं? ते बियान एक्चुअली ताचो मिनींग हो की ते बियान मूग पासून घेवंक ना कांय ना. ते बेश्टे वयल्या वयर आहा. उतर पासून जायते फाटी आमी आयकता ते बेश्टे वयल्या वयर आमकां आयकता. ताची कांयच समजणी मेळना आमकां. कांयच समजना. आयकलें खरें पूण ते रोखडेंच 5 मिनटांनी परतून विचारलें कितें आयकलां विसरलीं. मनान उरोंकूच ना. कित्याक उरोंक ना? कित्याक आमकां तेची पयले सुवातेर समजणीच मेळना. कितले पाटी जाता. हांव कोणाक बोटां दाखयना म्हजे लागीं तरी जातालें. मिसाक गेलो आयज खंयच्या वाचप केलां रे इगोर्जे गेलो खोली प्रेयर सर्विसा आयज खंयच्या वाचप आहलें उगडास उरोन आहलें. प्रेज गॉड. म्हजेच लागीं खूब पाटी जालें. मामी जाताली म्हणून मामी तरी घरा पावले उपरांत विचारताली दोतोरनीची टिचर जेन्ना विचारताली दोतोर मीस जावन रोखडीच दोतोर नासताली. दोतोरनीची टिचर विचारता आयज खंयच्या वाचप आहलें कोणाच लागीं आन्सर दिवंक जायना आहलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कित्याक तें उतर कानार पडलां खरें पूण त्या उतराची समजणी मेळना. आनी ती समजणी मेळना म्हणटच त्या सैतानाक येवन तें रोखडेंच उतर काडून व्हरोंक जाय. कित्याक तें बीं वाटेर पडलां ताका मूग पासून घेवपाक ना. तें वयल्या वयर आहा थिंगा मूग आनी घेवपाक जायना. ह्या रस्त्यार जरी बीं पडलां ताका मूग आनी घेवपाक जाता ना न्हू. तें बेश्टें वयल्या वयर आहा. तें बीं मूग घेवंक पासून ना म्हणटच बेश्टें वयल्या वयर आहा म्हणटच सैतानान येवन तें काडून व्हरोंक जाता. सेम वपार जरी आमी मार्कोच्या शुभवर्तमानांतली वाचल्या सेम वपार जरी मातेवाच्या शुभवर्तमान वाचली तेन्ना एक्चुअली मातेवाच्या शुभवर्तमानांत ही समजणी दिता आमकां जें उतर आमी आयकलां ताची आमी समजणी आमकां मेळोंक ना म्हणटच तेन्ना सैतानान तें उतर काडून व्हरोंक जाता. सो जेन्ना असो आतां हें जरी पयली जमीन आहा बेश्टे वाटेर पडटा ती जमीन जाल्यार
आनी आमकां आमचें काळीज जरी थोडली जमीन करूंक नाका बेश्टें पयल्या वेळ बी पडटा वाटे भाशेन आमचें काळीज जरी तर आमकां केल्लें नाका जाल्यार आमचो पयलो हेतू कितें जावंक जाय जेन्ना उतर आयकता तेन्ना पयले सुवातेर ध्यान दिवन आयकूंक जाय आनी ताजी समजणी घेवंक प्रयत्न करूंक जाय. जायते फावटी म्हणटा आमी कितें समजोंक ना विचारात मे बी सेशन चलतना न्हू उपरांत येवन क्वेश्चन विचारात. जायते फावटी आमी म्हणटा कित्याक जरी तर आयज हांगासर तुमी आयले उतर आयकलें पूण ताजी जरी तर तुमकां सारकी समजणी मेळोंक ना घरा गेल्या उपरांत आनीक सैतान कहलें आपल्याची फट घेवन येतलो तें उतर चोरून वतलो कितें फायदो जालो जरी तर ताजी समज आयकलें खरें मागीर सेम जालें ना तें आमी आयकलां खरें पूण 5 मिनटांनी विचारलें कितें आयकलां खबर ना आमकां उगडास उरो ना जाल्यार कितें फायदो उगडास केन्ना वता जरी तर मातशी सारकी समजणी मेळ्ळी जाल्यार उगडास उत्ता समजणी ना जाल्यार उगडास कहो उत्तलो कित्याक आमचें मनूच ते भाशेन देवान आमकां डिझायनूच ते भाशेन केला न्हू आमचें मनूच ते भाशेन रचना जरी तर आमकां ताची समजणी मेळना तें मनान धरना पूण एक पाट समजणी मेळ्ळी जाल्यार ते मनान धरपाक तो उगडास उरपाक आनी चड व्हडलो एफर्ट घालूंक पडना. सो पयले सुवातेर आमी घेवंक जाय म्हणटा ती समजणी जरी तर कितें समजोंक ना विचारूंक जाय हें कित्याक ना हालेलुया प्रेज गॉड. कितले आमी स्क्रिप्चर आयकले आसतले कितले जरी तर ओके जॉन 3:16 कितें म्हणटा देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो कितें करून इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो तुमकां सासणीक जिवीत मेळचें. ओके तो एक वर्स सारको फेमस वर्स चडशा जाणांनी आमी तो आयकलो आसतलो. हांव चोर येता चोरूंक पूण आपूण आयला जिवीत दिवंक वळो ना जेजूच्या गाव्यांनी तो सगळ्यांनी आयकलां आसतलें जेजूच्या गाव्यांनी आमी बरीं जालें तें सगळ्यांक भायर जालां आनी जायते फावटी दिसता तें हाजेर आनी आमकांय दिसता एक फावट तें आनी कितें शिकोवपाचें सगळ्यांक खबर आहा जेजूच्या गाव्यांनी म्हणलेंच न्हू दुसरे व्हडले दिसता आमी बरीं जाल्या रोखडेंच फिल इन द ब्लँक्स पूण जरी तर क्वेश्चन केलें ताची समजणी अगेन राग धरून नाका बोटां कोणाक दाखयना हें पयलें म्हाकाय लागता कित्याक कितलो तेंप म्हाकाय ताची समजणी नाहाल्ली आनी जे मेरेन समजणी नाहली ताचें फळूय हांवें पळयलें कशें सैतानान म्हज्या जिवितान जेन्ना दुयेंस आयलें तेन्ना हांवें पळयलें सैतान कशें तें देवाचें उतर चोरून व्हरतालो पळय तें कित्याक त्या उतराची समजणी म्हाका नाहाल्ली की देवाच्या गाव्यांनी जेजूच्या गाव्यांनी म्हाका पेकोवणी मेळल्या जेजूच्या गाव्यांनी आमी बरीं जालीं ही समजणी म्हाका नाहाल्ली जे मेरेन आमकां ताची त्या उतराची समजणी मेळना ओके जेजूच्या गाव्यांनी आमी बरीं जालें न्हू हाचो अर्थ कितें हाचो मिनींग कितें कोण बरीं जाल्यात बेश्टीन बरीं जाल्यात जेजूच्या गाव्यांनी आमी खंय बरीं जाल्यात जेजूच्या गावे केन्ना आहले 2000 वर्सां फाटीं त्या गाव्यांनी आयज आमी खंय बरीं जाल्यात येयला मनान प्रश्न केन्ना प्रेज गॉड हांव टेस्ट करिना तुमकां खबर आहा ना तें पूण व्हडली चिंता जेन्ना येता तेन्ना तातूंतल्यान जेन्ना आमी हे प्रश्न विचारता तेन्नाच ती समजणी मेळटा न्हू अरे बाबा कोही आमकां पेकोवणी मेळल्या देवाचें उतर आनी देवाक जाय हें न्हू की आमी जायते फावटी हें दिसता की जरी तर आमी हे भाशेन आमी क्वेश्चन विचारीत न्हू जाल्यार देवाक राग येतलो म्हणून पूण एक्चुअली देवाक जाय आमी ताच्या उतराची समजणी घेतलेली कित्याक ताकाच खबर आहा तोच शिकयता पळय जेजू जरी तर आमी उतर आयकलें पूण ताची समजणी आमकां मेळना जाल्यार तो जाणो सैतान येतलो आनी तें उतर चोरून व्हरतलो पूण एक फावट जरी आमकां समजणी मेळ्ळी जाल्यार जेन्ना सैतान आपल्याची फट घेवन येता तेन्ना ती फट आमी स्विकारची ना कित्याक आतां आमकां उतराची देवाचें उतर म्हणल्यार सोत देवाचें उतर म्हणल्यार सोत सैतान येता फट घेवन त्या स्वताची जरी आमकां समजणी मेळ्ळी जाल्यार जेन्ना सैतान ती फट घेवन येतलो तेन्ना ती फट आमी स्विकारची ना कित्याक आमचे लागीं आहा तें सोत आनी त्या स्वताची समजणी पयली जमीन म्हणल्यार जेन्ना आमी उतर आयकता खरें ती उतराची आमकां समजणी मेळना ती पयली जमीन
आणि जरी तर आम्ही आयकलें खरें ना ताजो कांयच आमकां जरी तर ताजी समजणी ना त्या उतराचो आमकां कांय फायदो जावचो ना कित्याक समजणी ना म्हणटच सैतान तें उतर चोरून वतलो आनी त्या उतराच्या जाग्यार घालतलो आपली फूट. हालेलुया, प्रेज गॉड. पूण जरी तर आमी उतर आयकता तें आमी समजून घेता तेन्ना तें सैतानाक उतर काडून व्हरोंक जाय. बेश्टेच व्हरोंक जायना. मातसो आमी कितें तरी मांडणी करून येवची पडटली. आमी कितें तरी मांडणी करून येवची पडटली. ती मागीर फुडल्या 2 मातयांनी मागीर तो ताजी मांडणी बेश्टोच सैतान ओके वाटेर पडलेलें आपल्याक मेळोंक ना ओके कांय करूंक जायना आपल्याक लेगीत वेंचोन आसा. कित्याक जर जाणो त्या उतरान कितली पदवी आहा ती. हालेलुया, प्रेज गॉड. कितल्या जाणांक दिसता तुमकां सैतान तुमकां भियेता? दोगांच जाणांक? तुमकां दिसना सैतान तुमकां भियेता म्हणून? प्रेज द लॉर्ड. सैतान कोणाक भियेता जाणा तूं? सैतान देवाचें उतर जें आमचे भितर आहा तेका भियेता. पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा तेका भियेता. जरी तर आमी म्हणीत न्ही की सैतान आमकां भियेता म्हणून, पवित्र आत्मा आमचे भितर नासतना सैतान कित्याक भियेतलो आमकां? कितें करूंक जाता आमचे भितर पवित्र आत्मा नासतना? सैतान भियेता तो आमचे भितर देवाचें उतर आहा तेका, आमचे भितर पवित्र आत्मा आहा पळय तेका. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. आनी जेन्ना सैतान आपली मांडणी घेवन आमच्या आड येता न्हू तेन्ना आमचे हात्यार कितें? उतर, देवाचें उतर. जेजून लेगून जेन्ना जेजू आड जेन्ना सैतान मांडणी आपल्याची मांडणी घेवन येयलो, आपल्याची फट घेवन येयलो तेन्ना मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 4थ्या आवेस्परान जेन्ना त्यो 3 ताळण्यो जेजू मुखार घेवन येयलो सैतान, तेन्ना जेजून ताजो फुडो कसो केलो? हो फुडो केलो ताजो? जेजून ताजो फुडो केलो फकत उतर उलो. जेजून ताजो फुडो केलो फकत उतर उलो. जेन्ना ओके पळोवया थिंगासर रोखडीच थिंगासर पळोवया. ओके, मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 4थो आवेस्वर. आतां लागीं सोडून नाडप्यान अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचे उणें जावंक आज्ञा कर. कितें म्हणलें? जोरी तर तूं कितें आतां जेजू न्ही आहलो अरण्यान आहलो. जेजू कितें करतालो? 40 दीस उपास करतालो. आतां 40 दीस उपास केल्या उपरांत भूक लागली आसतली न्हू तेका? भूक लागल्या ना? बायबल 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत ताका भूक लागली. दुसरी ओळ म्हणटा. तिसरे ओळीन म्हणटा आतां लागीं सरून नाडप्यान म्हणलें, जर तर तूं देवाचो पूत ह्या फातराचे उणें जावंक आज्ञा कर. पयले सुवातेर ताजे जेजूक जी भूक लागलेली ताजो फायदो घेतलो. ओके, दुसरें म्हणलें जरी तर तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराचे उणें जावंक आज्ञा कर. प्रेज गॉड. वारें बरें मारता पूण खंयसरूच झाड उमटना. हालेलुया, मुळां बरीं घट हा. येस, ओके. पूण जेजून असो प्रतिपाल केलो. पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा तें हें, उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. हालेलुया, प्रेज गॉड. जेन्ना सैतान जेजू आड आपली मांडणी घेवन येयलो, आपलें नाडपण घेवन येयलो तेन्ना जेजून ताजेशी बसून आर्ग्यू करूंक ना. तूं कितें म्हणटाय तें सारकें न्हू, म्हाका भूक लागोंक ना, तूं कितें म्हूण म्हज्यान आनीक 40 दीस उपास करूंक जाता. तो आर्ग्युमेंट आनी करूंक वचोंक ना. जेजून कितें रिस्पॉन्स केलो? फकत पवित्र पुस्तकान अशें बरयलोलें. पवित्र पुस्तकान अशें बरयलोलें. आनी तें पवित्र पुस्तकान कितें बरयलोलें आहा तें ताकाय खबर आसली. खबर नासतना ताका म्हणोंक जातलें आहलें पवित्र पुस्तकान अशें बरयलोलें आहा म्हणून?
जावची नासली न्हू. जरी तर आयज सैतान आमचे आड येता जाल्यार आमकांय ते उतराचे पयले सुवातेर समजणी आसूंक जाय. जरी तर आयज आमी म्हणटले जेजूच भाशेन आयज आमी म्हणटले सैतान आमचे आड येता, तेन्ना जरी आमी म्हणटले पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आहा जाल्यार ते कितें बरयलेलें आहा तें आमकांय खबर आसूंक जाय. हालेलुया. आनी ह्या एक्चुअली पयल्या रिस्पॉन्सान पयलो जबाब जो जेजून दिलो तातूंत कितली जाणवाय आमकां मेळटा. कित्याक पयले सुवातेर जेजू म्हणटा, जेजूचो रिस्पॉन्स जालो, जेजूचो जबाब जालो पवित्र पुस्तकान अशें बरयलेलें आहा, हो देवाचें उतर अशें म्हणटा. कित्याक जेजूच्या मनान देवाच्या उतराकीन व्हडलें आनी कांय नासलें. सैतान जावं आनी कोणूय जावं, कितली भूक लागूं, त्या देवाच्या उतरावून व्हडलें जेजू मुखार जेजूच्या जिवितांत आनी कांयच नासलें. कित्याक जेजू पोत्तून म्हणटा, उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरतल्या दर एका उतरान मनीस जियेता. दर एका उतरा वरवीं मनीस जियेता. आयज सेम उतर आमकांय लागता. आमकां उंड्याची गरज खरी, पूण त्या उंड्यावून सुबेज आमकां देवाच्या उतराची गरज, देवाच्या उतराची गरज. जुवांवाच्या शुभवर्तमानान जुवांवाच्या शुभवर्तमानान 6व्या आवेस्वरान जेजू पळयता थोडे शीस आपल्याचे तांकां जेजू कितें शिकयतालो ते थोड्या शिसांक ते तांकां मानूंक ना, समजून घेवपाक कठीण जातालें. सो ते म्हणटा हें कोणें करूंक जाता, आमी आनी जेजूचो फाटलो करचो ना. आनी ते जेजूक सोडून जाता. आनी जेजू तें पळयता आपले थोडे शीस, थोडे आपले फाटलावदार आपल्याक सोडून वता पळय ते. आनी तो आपले जे ताणें 12 जाण वेंचून काडलेले तांकां पळोवन तांकां विचारता, तुमी आपल्याक सोडून वेतल्यात? आनी तेन्ना पेद्रू कितें म्हणटा जाणा तूं, देवा जेजू तुका सोडून आमी खंय वेतले? तुजे लागीं हा जिविताची, सासणाच्या जिविताची उतर. तुजे लागीं हा सासणाच्या जिविताचें उतर. तुका सोडून आनी आमी खंय वेतले? हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. तें सासणाच्या जिविताचें उतर आयज तुजे आनी म्हजे लागीं हा त्या पवित्र पुस्तकांतलें. प्रेज द लॉर्ड. तें उतर सोडून आमी आनी खंय वेतले? आनी हें जेजू म्हणटा आमी पोटाक जो उंडो जाय त्याच वरवीं जियेना, त्याच उंड्या वरवीं जियेना, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरतल्या दर एका उतरा वरवीं जियेता. तें उतर जावन आहा आमचें हत्यार, तें उतर जावन आहा आमचें जिवीत, तें उतर जावन आहा आमची भलायकी, तें उतर जावन आहा आमचें बळ. हालेलुया. जेन्ना सैतान आपली मांडणी आमच्या आड घेवन येता तेन्ना त्या मांडण्या आड आमचें हत्यार तें देवाचें उतर. तेन्ना आमी म्हणूंक जाय ना अशें बरयलेलें आहा. देवाचें उतर अशें म्हणटा. जे भाशेन जेजून देवाच्या उतराक आपल्या जिवितांत सगळ्यांहून व्हडलो जागो दिलो, सगळ्यांहून वयलो जागो दिलो, तेंच जेजू आमकांय करूंक आपयता. जरी तर जेजूक देवाच्या उतराची इतली गरज आसली, आमकां कितली आसतली, आमकां कितली आसतली. हालेलुया. हें उतराचें बळ आनी हें उतराचें महत्व आमी जाणून घेवंक गरज. ताची समजणी आमकां आसूंक गरज. कित्याक जरी तर त्या उतराची ते भाशेन आमकां समजणी ना न्हू, तेन्ना सैतानाक बळ मेळटा तें उतर काडून व्हरोंक. पूण एक फावट आमकां समजणी मेळली जाल्यार तें सैतानान उतर बेश्टेंच तें काडून व्हरोंक जायना. तो जी फोट घेवन येता ती फोट ताणें आमच्या काळजांत उमपूंक जाय. कित्याक आमच्या काळजांत आतां तें आहा तें सत्य. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तो पयले सुवातेर जरी तर आमी आमचें काळीज बरी जमीन करतले जाल्यार पयले सुवातेर आमी जी उतर आयकता ताची समजणी घेवंक आमी गरज. जरी तर आमचें काळीज आमचें जिवीत बेश्टेंत वाटे भाशेन जावचें ना जाल्यार जें उतर आमी आयकता तें ध्यान दिवन आमी समजून घेवंक गरज. सो ती जावन आसली पयली जमीन. पयली जमीन बी जे पयले जमनीर पडटा वाटेर जे पडटात जरी तें पीक दिवंक पावना. कित्याक तें बेश्टें वयल्या वयर पडलां, ताजी समजणी ना. समजणी जेन्ना आमकां मेळटा न्हू तेन्ना तें पीक मूग घेवपाक स्टार्ट करता. जेन्ना आमकां समजणी मेळटा पळय तेन्ना. सो ती जावन आसली पयली जमीन. आतां दुसरी जमीन कसली आसली ती
तेच परी उतर आयकतोच रोखडीच खुशालकायेन ते घेतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळनांत देखून ती चड वगत तोगना. उतराक लागून विघ्न वो दुमाळो येता, दुमाळो येना फुडें ती रोखडीच भावार्थां थावन कोडसरून वेतात. ते खोडपी जमनीर ओंपलां तें उतर दुसरी जमीन वा दुसरें आमचे काळजाचें कंडिशन, आमचें काळज इज एका खोडपी जमनी भाशेन. आतां खोडपाचेर जरी बी पडलें मूग येता तेका. जायते फावटी आमी म्हणजे इस्कॉला फाटल्यानूच दोंगर खालो. आनी भुरगे आमी तेन्ना आतां तरी झाडां वाडले, आतां चडशे भुरगे दोंगराचेर, एटलिस्ट आमच्या इस्कॉलान तरी आतां चडशे भुरगे दोंगरांचेर बी वचना, ग्रावंडारूच आसतले. आमच्या टायमार तरी आमी सगळो दोंगर पळोवन येयला. थिंगा हे कितें म्हणटा आमी इसोल ना कितें म्हणटाले ते आमी, पूण हे इंटरवलान वचोन बसूंक तोरां बी आसतालीं तेन्ना तोरां घेवन आमी हे कितें एक जागो बांदून काडटाले, टेंट कशें, आनी थिंगसर भितर वचोन बसताले. थिंगासर खोडपां आसलीं, त्या खोडपांचेर आमी चडटाले. आनी तेन्ना म्हाका उगड आसता जेन्ना इतले फावटी हांव ती वोपार वाचता न्हू तेन्ना खोडपाचेर ती झाडां आसलीं न्हू ताजो उगडास येता. कित्याक हांव जाणो ती झाडां मुद्दाम आमी तोडून येताली, कित्याक रोखडीच उगलोन येताली न्हू ती, सो आमी मुद्दाम ते तोडून येता. थोडी खांट्यांची आसताली ती कांय करूंक जायना आहलें, पूण बेश्टेन जरी बारीक किल्लो ना बेश्टेन चलताना वतना बेश्टें तोडटाले, रोखडीच येताले ते. कित्याक ते खोडपांचे बी आहले ते मूग आनी भितर वचना, वयल्या वयर आहलें ते वळलें उमटोन येतालें. तेच भाशेन आमचें कांयच केन्ना जाता, आमचें कांयच ते भाशेन जाता जेन्ना उतर आयकतोच रोखडीच आमी तें खुशालकायेन आयकून घेता. हांव जायते फावटी जाता, हांवें जायते भाशेन जायते फावटी केलां. जेन्ना ब्रदर जॉन्सन और सिस्टर जोसलिंदा प्रीच करता न्हू आनी हांव बसून आयकता न्हू, जेन्ना ती प्रीच करता न्हू तेन्ना तें आयकूंक बरें दिसता. आनी पयले आतां तरी आमी पोंडा बी रिट्रीट जाले पळय, आतां विसली बा मारिना, पयले विसली मारताले, क्लॅप मारताले व्हडल्यान, कूय कूय करताले व्हडल्यान. कित्याक तेन्ना ती खुशालकायेन बरें दिसता आयकूंक. सारकें सारको पापान बी सारको तो एक फोर्सान एक एक्सप्लेनेशन दिलें न्हू, आयकोपाक बरें दिसतालें. तेन्ना सारकें नोयेंत खंय दिसलें म्हणटा एक्सायटमेंट जातालो, उमेद खंय येताली आयकोपाक. आनी आमी सगळे फाटल्यान बसून क्लॅप मारताले, विसली मारताले. मागीर सेम प्रॉब्लेम जातालो, पापान कितें शिकयलां रे जाता. नेक्स्ट सेशनाक तरी पापा येवन क्वेश्चन विचारीत न्हू, ब्रदर जॉन्सन येवन क्वेश्चन विचारीत, मागीर चिंतोंक पडटालें कितें शिकयलें ताणें. तेन्ना जेन्ना तें सेशन घेतालो, कितें एक्सप्लेनेशन जालो, तेन्ना खुशालकायेन मानून घेतलें. वय तूं कितें म्हणटा तें सारकें, क्लॅप मारले, वयली मारल्यो. पण मागीर विसर येताली, विसर पडटाली ताणें कितें सांगलां तेजें. आनी ही जाताली दुसरी जमीन. उतर आयकतच रोखडीच खुशालकायेन ते घेतात, पूण तांकां ते आपणा भितर पाळां नात देखून ती चड वगत तोगनात. हालेलुया. हो म्हाका प्रॉब्लेम केन्ना जावंक लागलो जाणा तूं, जेन्ना हांव जितली सेशनां ब्रदर जॉन्सन घेतालो न्ही झूम, आतां रिट्रीट सेंटरान तेन्ना झूम ऑनलायन तो सेशन घेतालो, तेन्ना दोरेक वचोन आयकतालो, पूण एकानूय ते सारकें मूग घेवंक पावना आहलो. कित्याक एका सेशना उपरांत दुसरें आयकता, दुसऱ्या सेशना उपरांत तिसरें, दुसरो दीस जालो मागीर त्या दिसाचें सेशन, त्या दिसाचें दुसरें सेशन, तिसरें सेशन, ही सगळीं आयकत येतालो हांव. पूण एकाय सेशनाचेर कितें आयकलां ताचेर नियाळ करीन आहलो म्हणटा तें कितें आयकलां तें मूग घेवंक पावना आहलें. तें एका सेशनान कितें आयकलां तें दुसऱ्या सेशनान तें आयकता म्हणल्यार पयल्या सेशनांतलें गेलें, तिसरें आयकता म्हणल्यार पयल्या 2 सेशनांतलें गेलें. तर तें दुसरी जमीन म्हणटा ती तांकां आपणा भितर पाळनात देखून ती चड वगत तोगनात, ती चड वगत आनी उरनात. आनी दुसरें कितें म्हणटा तें उतराक लागून विघ्न वो दुमाळो येना फुडें ती रोखडीच भावार्थां थावन कोडसरून वेतात. आतां हे दुसरे जमनीर आमी तें खुशालकायेन मानून घेतलां खरें, पूण जरी तर आमी तें मूग भितर वचोंक दिना, तें मूग बेश्टें वयल्या वयर जातलें. व्हडलीं झाडां पासून जरी आमी पळयलीं जरी तर तांचें मूग वयल्या वयर आहा,
वारें मारलें म्हणटा ती करचो ते मूग भितर वचूंक जाय मूग जायते फाटी हांवें बेश्टें भायल्यान वाडलें म्हणून तें झाड गोठ आमी म्हणूंक जायना ते मूग एक्चुअली भितर वचूंक जाय मूग केन्ना भितर वता जेन्ना आमी तें उतर घेता ताचेर भोवन नियाळ करता पळय तेन्ना ताचेर भोवन नियाळ करता पळय तेन्ना जरी तर आमी ते भाशेन तो नियाळ करिना आनी त्या मुवाक खोल भितर वचोंक आमी दिनात जाल्यार मूग आमचें तें वयल्या वयर आसतलें पिकाक तें मूग येतलें खरें बियेक मूग येतलें खरें पूण तें वयल्या वयर आसतलें मागीर मनान कितें चिंतना येतली जाणा न्हू हें जायना देवाचें उतर फॉलो करपाक खूब डिफिकल्ट देव सांगता खरें पूण ते भाशेन जाता प्रेज गॉड दिसना कोणाक देव सांगता तें आपल्या जाग्यार पूण आमी कितें करूंक जाय तें करूंकूच जाय न्हू येयला मनान ना प्रेज गॉड आसता ते भाशेन दिसता जायते फाटी आयला म्हज्या मनान तरी येयला पयलें जेन्ना विचारप म्हणजे बायलेक विचारप ताका हांव कितें बाडी जालो ओके देवान सांगलां तशें पूण आमी कितें करूंक जाय तें करूंकूच जाय न्हू आमी देवान सांगलां बरें ते भाशेन सदांच जाता तें संवसार ते भाशेन चलना म्हणटा ना हांवें म्हणलां देवान सांगलां बायबलान बरयलें हा ना म्हणिना पूण संवसार सारको तेच भाशेन चलना न्हू हें हांवें म्हणलां केन्ना ही चिंतना येतात ही चिंतना ही उतरां आमच्या तोंडांतल्यान येता ताचो मिनींग कितें जाणो आमचें काळीज जालां ते दुसरे जमनी भाशेन उतर आयकलां उतर आमी जाणो उतर सोत म्हणून आमी जाणो ह्या उतरान पदवी आहा म्हणून पूण ते उतरान आमचे भितर मूग येवंक ना ताका लागून ती चिंतना येता ओके देवान सांगलां खरें पूण आमी कितें करूंक जाय तें करूंकूच जाय जायते फाटी हेंवूय येता देवान सांगलां खरें पूण त्या भाशेन जियोवपाक तो भावार्थ व्हडलो भावार्थ जाय म्हजो भावार्थ तितलो व्हडलो ना येयलां हांवें तर म्हणलां तें पयलें जेन्ना सारकी समजणी नाहली पळय तेन्ना हांवें चिंतना येता कित्याक आमचें काळीज तें जालां तें खडपी जमनी भाशेन उतर आयकलां आमी खरें उतर मानूनय घेतलां ओके देवाच्या उतरान पदवी आहा म्हणून देवाच्या उतरान आमकां बरेपणूय आहा म्हणून पूण तें मूग घेवंक ना ते उतरान मूग घेवंक ना आनी जेन्ना व्हडले प्रश्न येतात जेन्ना व्हडले विचार येतात की ओके म्हाका कितें करूंक जाय केन्ना बसून देवाक रावपाचो देवान सांगलां न्हू पूण देव आपूण आपणें सांगलां तितलें करीसर हांवें बेश्टोच रावपाचो रिसंटली हो म्हज्या मनान विचार येतालो जेन्ना दिसतालें की देवान म्हणलां न्हू आपूण तुज्यो सगल्यो गरजो पुऱ्यो करतलो तेन्ना जायते फाटी विचार येतालो देव पुऱ्यो करतलो पूण केन्ना आनी तेन्ना पसून हांवें कितें करूं बेश्टेंच रावपाचें केन्ना पुऱ्यो करतलो ते मेरेन हांवें कितें करूंक जाय तें करूंकूच जाय न्हू प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस हें येता कित्याक आमचें कांयच ते खडपी जमनी भाशेन आमकां खबर आहा देवाच्या उतरान पदवी आहा म्हणून पूण त्या उतराक लागून जेन्ना थोडो धुमाळो येता तेन्ना आमी हालता आनी ते दुसरे जमनीचो परिणाम जाता आमी आमचो भावार्थ सोडून ती रोखडीच भावार्थांत हांव कोडसरून वेतात रोखडीच भावार्थांत हांव कोडसरून वेतात कोडसरून वेतना कितें म्हणटात आमकां कितें करूंक जाय तें करूंकूच जाय देव करतलो आपल्याच्या टायमार देव करतलो ते मेरेन हांव मजा करता प्रेज गॉड ही दुसरी जोड जायते फाटी आतां तुमी सोयतो शेगीत हांगासर आयले तुमकां थोड्यो वस्तू आयकूंक येतली तुमकां थोड्यो वस्तू आयकूंक कोण शेजारी म्हणटली कोण गोरचींच म्हणटली कितें तुमी चड देव भावार्थी जाल्या चडूय करप बरें न्हू तें म्हणटा तो आयकलां सिस्टर हांसूंक लागली पळय म्हणजे डेफिनेटली आयकलां प्रेज गॉड
जेन्ना जरी तो एक एग्जाम्पल, ओके, तो एक एग्जाम्पल. जेन्ना तो आयकता आनी आमची घरचींच आमकां दुसरे नदरेन पळोवंक लागता, आमचे शेजारी आमकां दुसरे नदरेन पळोवंक लागता, तेन्नाय जाता ओके आयज ह्या सुमानान गोंयची ना, त्या सुमानान आसूं, कित्याक बेश्टे तांकां उलोवपाक कित्याक बेश्टो चान्स दिवया, जाता वा ना? प्रेज गॉड, हालेलुया. तेन्ना प्रश्न येता, जो आमी आमच्या भावार्थांत आमी कडसरून वेतात, कडसरून जरी वचना बरी खबर, पूण कडसरून जरी वेता जाल्यार ताजो अर्थ हो जाता की आमची काळीज अजुनूय ते कडपी जमनी भशेन. आमी जाणो देवाच्या उतरान पदवी आहा, आमी जाणो देवाचें उतर आमकां जिवीत, आमी जाणो देवाच्या उतरांतल्यान आमकां भलायकी, आमकां बळ आहा, पूण आमी आनी कित्याक देवाच्या उतरावन सुबेज घालत? आनी कोण कितें म्हणटा, आनी कोण आमचे लागीं उलयता वो ना उलयता, आनी कोण आमी कितें करता तें समजता वो ना समजता, ताका आमी सुबेज वागत दिता. ती आमकां कितें म्हणी, आमी आमच्या भावार्थांतल्यान कडसरून. कितल्या शिसा बराबर हांवें जालें जुवाच्या आवेस्वरान, जुवाच्या शुभ वर्तमानान 6व्या आवेस्वरान म्हणटालो न्ही, ते तांच्यांनी देवाचें उतर, त्या जेजूच्या शिसांनी, जेजूच्या फाटलावजार कोण आसले तांणी उतर आयकलें, जेजू कितें शिकयतालो तेंवूय आयकलें, पूण तें तांकां मानूंक जावना, तें तांकां मानूंक जावना. आनी तांणी कितें केलें, ते सोडून गेले. जेजूक म्हणपाक लागले आमी आनी तुजो फाटलाव करिना. कित्याक जें उतर जेजू शिकयतालो, फाटलाव करूंक लागलेले तेन्ना तांणी मानून घेतलेलें त्या जेजूच्या उतरांनी आमकां बरेपण आहा म्हणून. जेजू जी उतरां उलयता त्या उतरान सासणाचें जिवीत आहा म्हणून तांणी मानून घेतलेलें, पूण फुडें वचोन त्या उतराक लागून जेन्ना धुमाळो आयलो तेन्ना ते आनीक थीर रावंक ना, तेन्ना आपलो भावाक सोडून ते गेले. हालेलुया. कित्याक उतर तें बी, पूण तांच्या काळजाची माती जावन हाडली, तांचें काळीज जावन हाडलें तें कडपी जमनी भाशेन. उतराचें बीं तांच्या काळजार पडलेलें, तें वयल्या वयर किल्लोलें, पूण सुर्या आयलो, धुमाळो जेन्ना आयलो तेन्ना तें बीं करपून गेलें आनी ते आपल्या भावार्थांत हांवन कडसरून गेले. हालेलुया. प्रेज गॉड. आतां हें आमच्या जिवितान जाता, हाचेर आमी नियाळ करूंक खरेंच. प्रेज द लॉर्ड. ही दुसरी जमीन. तिसरी जमीन कहली, तिसरी जमीन म्हणटा ती, आनी हेर दुसरी उतर आयकतात पूण ह्या संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेर दुसऱ्या वस्तूंची आशा भितर सरून उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना तें कांट्या मदें ओंपलां तें उतर. सो कांट्या मदें ओंपलां तें उतर कहलें, उतर ओंपलां, उतराचें बीं जमनीर पडलां, पूण थंयसर कितें आहा, संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेर दुसऱ्या वस्तूंची आशा. हे कितें करतात? संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेर दुसऱ्या वस्तूंची आशा कितें करतात? ते उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जावंक दिना. कांटे तेंच करता न्हू. आतां हे शेतान आमी पीक रोयलां, थिंगासर मोदें नोंदणी खाती काडूंकूच जाय न्हू. नोंदणी कितें करता नाल्यार पीक पिड्यार करता, ती नोंदणी काडूंकूच जाय. हे संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी दुसऱ्या वस्तूंची आशा, ते नोंदणी भाशेन, ते कांट्या भाशेन. बरें पीक जंयसर जाता ते त्या बियांक ते दामून दवरतात आनी ते पीक जावंक दिनात. जेन्ना सोयतान ते पयले जमनीन आमकां एक पाट समजणी मेळ्ळी आनी ते बियान एक मूग घेतलें म्हणटा सोयतानान काडून व्हरोंक जायना न्हू, तेन्ना सोयतान ह्या दुसऱ्या 2 पाट्यांनी दुसऱ्या 2 मांडण्यो घेवन येता. एक तर आमच्या आड येतलो आनी कोणा कडल्यान एक वायट उतर आमकां ओ त्या मनार प्रेशर हाडटलो, ओ तूं कितें बेश्टे रेतीर ह्या सेशनाक वचोन टायम वेस्ट करताय, असो आनी कितें बरें केलें तूं तरी थिंगा तरी फायदो जातलो, जाता वा ना. कितलीं जाणां आयज आमकां काम, आतां जायते जाणां आमी मिनिस्टर करता तेन्ना पासून आपयतात, कित्याक आमी जाणो एक ऑनलायन फोनार आयकतात तें एके भाशेन, युट्यूबार आयकता तें एके भाशेन, पूण हांगासर येवन बसलें तें एके भाशेन. ही 2 वरां तुमी आयकतात, दुसरें जाता मन वय वना. तें म्हणटा हांव,
एक फोनार आयकता ते एके भाशेन, पूण हांगासर येवन बसले म्हणटोच ती सारकी ती समजणी हिंगासर सारकी चीन दिवन आयकूंक जाता, ती समजणी आनीक खोलायेन वता. तशेंच तुमी आतां हिंगा 2 वरां घेवन बसले, आख्या दिसा घेवन बसले. तशेंच आनीक एक फायदो पळोवंक मेळटा, जेन्ना आमी पोंडा आमच्या रिट्रीट सेंटरान जेन्ना रेजिडेन्शियल रावपाचो रितीज जाता पळय तेन्ना 5 दीस 6 दीस जाता, तेन्ना ते 6 दीस त्याच जाग्यार रावन सकाळची 9 ती रातची 9 देखून उतर आयकलें, दिसभर तें उतर आयकलें, तातूंत आनीक वेगळें जाता, तातूंत आनीक खोलायेन समजणी मेळटा. हालेलुया, प्रेज गॉड. सो हाचो सगळ्याचो हेतू कितें? हाचो सगळ्याचो हेतू कितें? आमचें काळीज ती बरी जमीन करपाक, आमचें काळीज ती बरी जमीन करपाक. पूण जायते फावटी आमी कोणाक हिंगासर आपयता न्हू, तेन्ना ती म्हणटा ना आयज बिजी आहा, आयज काम आहा मातशें. एवरी टायम आपयता तितले फावटी म्हणटा आयज बिजी आहा, आयज काम आहा. तुम्ही बसून कोणाक आपयला जाल्यार जायते फावटी म्हणलो आसतलें तुमकां ना आयज जायना, आयज मातशें काम आहा. पळयता फुडल्या विकान पळयता, पूण ना फुडल्या रिट्रीटाक पळयता, वळो ना. प्रेज गॉड. आतां थंयसर कितें जाता, एक तर पयले सुवातेर तांकां त्या उतरान कितली पदवी आहा मे बी तांकां खबर ना. मे बी तांचें काळीज ते पयले जमनी भाशेन जालां. उतर जायते फावटी तांणी आयकलां आसतलें, इगोर्जीस जरी वेता चर्चीन वेता जाल्यार उतर आयकलां, कानार पडलां, पूण ती समजणी मेळोंक ना. मे बी तांचें काळीज त्या पयले जमनी भाशेन जालां आसतलें, जे भाशेन आमचें काळीज जालां. आमी सगळे जमनींतल्यान भायर सरोन आयल्या न्हू. आयज जरी आमचें काळीज एक बरी जमीन जाल्यार डायरेक्टली जायते फावटी ती बरी जमीन डायरेक्टली आमी ते बरी जमनी भाशेन सांगना, पयले आमकांय ती समजणी नाहली, आमी तो वेळ सारला, त्या वेळ सारला तातूंतल्यान आमकां ती समजणी मेळ्ळ्या, आमी ती पयले जमनी भाशेन जायना जावन भायर सरल्या. जायते फावटी आमकांय कितले हुस्के येवन आमी फाटीं रावले पळय ना. जायते फावटी दुसरे जमनी भाशेन आमकांय दिसलां हें उतर आयकलां खरें, पूण म्हाका दिसना तें चलता अशें. उतर आपल्याच्या जाग्यार, हांव कितें करूंक जाय तें म्हाका एनिवे करूंकूच जाय. प्रेज गॉड. आमी जायते फावटी जायत्या जिविताच्या जायत्या भागांनी वेगवेगळ्या जमनी भाशेन जाल्या, पूण सैतानाक जाय कितें, खोडली ना खोडली मांडणी हाडून खोल्लें ना खोल्लें चिंतप घालून आमकां त्या उतरा कडल्यान पयस सरोन. कित्याक एक पाट तो जाणो उतर तें आमच्या काळजान रिगलें, आमच्या काळजान बरें मूग घेतलें आनी आमचें काळीज त्या बियांक एक बरी जमीन जाली जाल्यार तेचें पीक खूब व्हडलें जाता. हें देवाकूय खबर आहा, सैतानाकूय खबर आहा. देवाक जाय आमी आमची जमीन बरी आमी आमचें काळीज ती बरी जमनी भाशेन केल्ली, पूण सैतानाक नाका. सो सैतानाक जाय तें आमचे कडल्यान बी काडून व्हेल्लें. जरी तो ताका बेश्टेन तें काडून व्हरोंक जायना, तो आनीक व्हडली मांडणी घेवन येता, तें बी देवाच्या उतराचें बी जें आमच्या काळजान उमपलां ताका दामून ताका चेपोवन ताका मारून उडोवपाक त्या उतराक. तेन्ना तो हुस्के घेवन येता, तेन्ना तो म्हणटा कोणाचें आतां जरी तो सिस्टरीक धरया, ओके, तिका आपलें बिझनस चलोवपा नाका, तिच्या मनान सैतानान चिंतप घालूंक जायना. वो आख्खो आयतार तूं हो तुजो हें तुजें घर तो रितीर करूंक दिताय. जरी तर त्याच आयतारा तुवें बिझनस केलें, तुका बिझनस उबें जावचें ना, येवंक ना आसतलें तिच्या मनान. प्रेज गॉड. येयना आसतलें न्हू. आनी कोण जरी बिझनस करता, एग्जाम्पल घेवया, ओके, ताच्या मनान येवंक जायना 2 वरां थिंगा वचोन तूं दिताय, थिंगासर 2 वरां थिंगा वचोंक आनी थिंगा येवपाक आनीक 1 वर, 3 वरां थिंगा गेलीं. तीच 3 वरां तूं तुज्या बिझनसाक दिवची, प्रॉफीट वाडोवंक जाता हो ना. आमी आमच्या भुरग्यांक कितले फावट सांगता एग्जाम आहा दोतोन नाका, आख्खें 1 वर एसएससीक बा आसतना जायते फावटी पळयलां हांवें, एसएससीक स्पेशली आसतना न्हू दोतोनीक धाडची ना, कित्याक शिकोंक जाय. प्रेज गॉड. म्हज्या क्लासमेटा लागीं जालां, ताजे उपरांतूय हांवें पळयलां. प्रेज गॉड. कित्याक चड महत्व दिता देवाच्या उतराक ओर हेर सगळ्यांक वस्तू. हे तिसरे जमनीन म्हणटा न्हू, संवसाराचे हुस्के
संसाराची हुस्के गिरेस्कायची भूल ह्या दुसऱ्या वस्तूंची आशा ते उतराक दामून दवरता. जायतेपणी आमी हुस्के म्हणटा व्हडले कितें टेन्शनां म्हणटा, ह्या वस्तूंची आशा व्हडले कितें म्हणटा, व्हडल्या मोटरांची आशा और व्हडल्या घरांची आशा ते मनान येता. पूण ह्या ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी उतराक उणें वालोर दिना. जर तर आमी कोणाक म्हणटा तुजी एग्जाम हा दोतोरनी वचो नाका, जाल्यार आमी कितें शिकयता त्या भुरग्याक? एग्जामीक देवाच्या उतराक सुबेज वालोर दिवपाक शिकयता ना. अगेन बोटां कोणाक दाखयना, बट आमी कोत्ता न्हू हें, आमी कोत्ता हें. हांवें म्हज्या जिवितान केलां. पयलें येयलें न्हू तेन्ना पयलें जेन्ना उतर शिकोंक लागलो न्हू, पयलोच जिबेच्या देण्यांनी उलोवंक लागलो न्हू, तेन्ना काय कोविडाच्या टायमार घराकडे कांय करूंक आसना नासलें. सो तेन्ना दिसभर उतर आयकूंक जातालें, दिसभर जिबेच्या देण्यान विचित्र भाशेन उलोवंक जातालें. पूण एक पाट काम सुरू जालें न्हू, काम करपाक सुरू जालें तेन्ना कितले पाट हांवेंनूच म्हणलें आतां म्हाका काम करूंक जाय, आतां आयकना, मागीर आयकता सगळें काम जाल्या उपरांत म्हणलें आतां दीसभर काम केलां, आतां मातसो रेस्ट जाय, आतां आयकोनचो ना उतर, मागीर आयकता. मागीर जेवल्या उपरांत जेम येवंक लागता, मागीर न्हिदलो. आतां जेम येता आसूं आयज नाका फाल्यां आयकता, फाल्यां मागीर कितें परतून तीच सायकल घुंवता. उठलो, च्या पियेलो, कामाक लागलो, दीसभर काम केलें, काम केल्या उपरांत थकल्या उपरांत न्हावलो, जेवलो, आतां जेम येता. कित्याक चड वालोर दिलो ह्या सगळ्या वस्तूंक? आतां हांव त्या टायमार हांवें म्हणूंक जातालें न्हू हांव कित्याची व्हडली कांय आशा दवरिना, पूण देवाच्या उतराक हेर सगळ्यो वस्तू हांवें उणो वालोर दिलो ना. आतां म्हाका काम करूंक जाता, आतां म्हाका जेम येता, आतां म्हाका भूक लागली, ह्यो सगळ्यो वस्तूंनी देवाच्या उतराक फाटीं दवरले. जे जेजू सांगता तशें आड केलें. जेजू म्हणटा फकत पोटाक जाय त्या उंड्या वरवीं न्हू, देवाच्या उतरा वरवीं आमी सगळीं जियेता. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरतले दर एका उतरा वरवीं आमी जियेता. पूण हांवें कितें केलें, त्या उतराक कुशीन दवरलें, हेर सगळ्या वस्तूंक चड म्हत्व दिलें. कितें जालें? सैतानान जी मांडणी हाडलेली ते म्हज्या मनान हेर सगळ्या वस्तूंची चिंता घालून उतराक कडल्यान म्हाका पयस काडलो. एक पाट आमी उतराक कडल्यान पयस वता तेन्ना त्या सैतानाक मागीर आनीक दुसऱ्यो मांडण्यो हाडूंक आनीक सोंपें जाता. कित्याक आतां आमच्या लागीं सैतानाच्या मांडण्या हाड, सैतानाच्या फोटी हाड झुजपाक आनीक उतर ना. आनीक हातयार जें आमकां दिलां देवाच्या उतराचें हातयार, त्याच हातयारा कडल्यान जरी तो सैतान आमकां पयस वता जाल्यार आमकां अटॅक करूंक कितें जावचें ना? वय ना? प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. सैतानाक जाय आमी त्या उतरा कडल्यान पयस केलेली. सैतानाक जाय दिसपोटी जिवितान ल्हान ल्हान वस्तूंनी तो एक फोट घेवन येतलो त्या उतरा कडल्यान आमकां पयस व्हरपाक. पूण देव आमकां शिकयता साबार वाटांनी, साबार भाशेन देव आमकां शिकयता कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत, कशे भाशेन आमी आमचें काळीज ते बरी जावनी भाशेन करूंक जाता पळयताय. हालेलुया, प्रेज गॉड. आतां तुमी सांग आमचें जिवीत, आमचें काळीज त्या देवाच्या उतराच्या बियांक कशे भाशेन आमी ते बरी जमीन करूंक जाता? उतराक वेळ दिवन, उतर उलोवन, ओके, शिकोवन, ओके, आयकून, मोतीन धरून, ओके, रात दीस नियाळ करून, दुसऱ्याकूय तें दिवन, ओके, प्रेज गॉड. आनी खंय भाशेन ओके पळोवया. एक एग्जाम्पल घेवया. हांव म्हणिना हे आन्सर सगळे दिले ते रॉंग म्हणिना ना, त्याय आन्सरांनी जाय ते स्वता. ओके, एक एग्जाम्पल घेवन पळोवया. एग्जाम्पल घेवया. ओके, पयले सुवातेर ते चवथी जमीन कितें म्हणटा, आनी उतर आयकतात ते मानून घेतात आनी एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100 पीक दिता तें बरे जमनीर वोंपलां तें उतर. हालेलुया, प्रेज गॉड. सो कितें म्हणटा, आनी उतर आयकतात
आणि ते मानून घेतात पळय. मानून घेता म्हणटा ताचो अर्थ कितें? मानून घेता पळय ताचो अर्थ कितें? प्लीज गॉड. ओके, आनीक एक एग्जांपल घेवया आतां. जरी तर एक आवय आहा आनी एक पूत वो धूव आहा. ओके, तो पूत वो ती धूव सगळो गोत फोनार आहा. फोनार मेसेजी करता, फोनार गेम खेळटा, सगळो वेळ फोनार सारता. ओके, थंयसर ती आवय येता आनी म्हणटा बाबा फोन मातसो सायडीक दवर आनी लिसांव करपाक बूक हातीन घे. आनी ती पूत वो धूव म्हणटा ओके भाभी कोत्ता, आनी फोन घेवन कंटिन्यू करता. आमी म्हणूंक जाता की ती पुतान न्हू ते धुवेन मामीच्या उतार मानून घेतला म्हणून? जायना. कित्याक जायना? ते आपूण पयलीं कितें करताली, पूत आनी धूव पयलीं कितें करतालो, तेंच करता. फोन घेवन हाडली तेंच करता. मामीन कितें करूंक लायला तें करूंकूच ना. सो आमच्यांनी म्हणोंक जायना की त्या पुतान वो ते धुवेन आपले मामीचें उतर मानून घेतलो. मानून घेवप म्हणल्यार जें उतर आमी आयकलां त्या उतरा प्रमाणे चलप. तें उतर वेव्हारांत घालप. जरी तर फकत आयकलें जाल्यार तें मानून घेता आमी म्हणूंक जायना. जेम्सान जी चीट बरयली, जेम्स 1:21 नो 1:22 वाचया. लेट्स सी. जेम्स कॉन्कनियन जाकोब नो. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. जेन्ना आमी तें फकत जरी आयकलें आमी म्हणोंक जायना आमी देवाचें उतर मानून घेतला म्हणून ना. जर आमी मानून घेतला आमी म्हणूंक जाता जेन्ना आमी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता पळय तेन्ना. आतां हें ती बरी जमीन जाल्ली आहा. कित्याक बरे जमनीर जेजू कितें म्हणटा, बरे जमनीर ती उतर आयकतात आनी उतर आयकतात तें मानून घेतात म्हणजे त्या उतरा प्रमाणे चलतात. आतां तें ताणें कंडिशन घालूंक ना, थंयसर ताणें कंडिशन घालूंक ना. मानून घेतात जरी तर तें उतर मानून घेवपाक इजी आहा जाल्यार म्हणला. जरी तर तें सोंपें जाल्यारूच मानून घ्या, ना जाल्यार ओके पळयात म्हणला जेजून. आमची मिस्टेक केन्ना जाता, आमी जंयसर उतर मानून घेवपाक इजी आहा थंयसर मानून घेता. मातशें डिफिकल्ट जालें जाल्यार आमी म्हणटा ओके देव सांगता खरें पूण ते भाशेन संवसार चलना. इजी जाता थंयसर देवाचें उतर मानून घेता, ताजे प्रमाणे चलता. डिफिकल्ट जालें तेन्ना म्हणटा देवाचें उतर आपल्या जाग्यार. आमी संवसारान जियेता म्हणटच संवसाराच्या नेमा प्रमाणे आमी जियोंक जाय हें ना खरें, तें सत. पूण जायते फावटी आमचें मन जाता न्हू तशें. कित्याक देवाचें ते संवसाराच्या नेमा आड वचून देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक कितलें डिफिकल्ट जाता. हालेलुया, प्रेज गॉड. तेन्ना जावं सोंपें जावं कठीण सगल्या वाटेन तें देवाचें उतर मानूंक म्हणजे तें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक. तें देवाच्या उतराच्या बियांक बरी जमीन. हालेलुया. ओके, आमी तो एग्जाम्पल म्हणटा तो एग्जाम्पल पळोवया. लुकाच्या शुभ वर्तमानान पयलो हावेस्वर आनी पयल्या हावेस्वरान आमकां मारयेची खबर सांगता. आतां मारयेकूय देवाचें उतर मेवलें वय वना. मारी आंकवार आसतना कोही गोरबेज जावंक पावली पवित आत्म्याचे पदवेन. पूण पवित आत्म्याचे पदवेन ती गोरबेज जावपाक पयलें उतर जावंक नाका हाडलें. हालेलुया. तें उतर तें बी जावन हाडलें. बी नासतना आंकवार मारयेक गोरबेज जावंची नासलें. तें बी जावन हाडलें देवाचें उतर. हालेलुया. वाचया. ओके,
वाचता. ओके. एलिझाबेथीच्या गर्भेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाझारेथ नावाच्या गालिलेयांतल्या एका नगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड अपुरबायेचे, सोबेस्पोर तुजें सोबें आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मारये, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक सोल दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सोबेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आतां मारिया हिंगा क्वेश्चन कित्याक कोता? हें विचारूंक जाता हूंय देवाक तुवें क्वेश्चन कोता? म्हाका दिसतालें पयलें हे भाशेन देवाक क्वेश्चन करूंक उपकार ना म्हणून. मागीर मारिया देवाक क्वेश्चन कोता, हांव चिंतोंक पडना. मागीर देवानूच ती समजणी दिली. देवानूच ती समजणी दिली की हिंगा मारिया क्वेश्चन कोत्ता, तो प्रश्न विचारता. कित्याक? कित्याक? प्रश्न विचारता समजणी घेवपाक. पयली जमीन खोल्ली, थंयसर समजणी ना पळय. जे मेरेन समजणी ना ते मेरेन सैतानान तें उतर येवन काडून वचता. हिंगासर मारिया प्रश्न विचारता ती समजणी घेवपाक. ती म्हणटा कित्याक जोरी तर ती गर्भेस्त जातली, तिणें कोणा सांगता तरी लग्नाच्या संवसारान एकवट चडूंक जाय. पूण तिची फकत सोयरीक जाल्ली, जुज्या लागीं तिची फकत सोयरीक जाल्ली. सो ती म्हणटा हे लग्न संवसारान आपल्याचो एकवट जाय नासतना आपूण गर्भेस्त कोणी जातली. ती प्रश्न विचारता देवाक, देवाचेर डावट करूंक न्हू, ती प्रश्न विचारता समजणी घेवपाक. हालेलुया. पयली जमीन पळय ती एक पाट तिका समजणी मेळली. मागीर फाटल्यान सैतानान येवन फट घालूंक जायना. सैतानान येवन फट आनी थंयसर वचपाक जायना. कित्याक पयलेच सुवातेर मारियेन हें कशें घडोवन येतलें ताजी समजणी घेतल्या. हालेलुया. प्रेज गॉड. ताका लागून देवदूत तिणें प्रश्न विचारला, ताका जबाब दिता. सो मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी ह्या प्रश्ना वरवीं तिणें सोदलें जें उतर तिका मेळलां. हें देवदूतान सगळें सांगलां. तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली, तूं ताका जेजू म्हणून नांव दितली आनी देव ताका आपलो पूत म्हणटली, दाविदाच्या सिंहासनाचेर तो सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो. हें सगळें उतर जें तिणें आयकलां ते उतराची ती समजणी तिणें आपल्या प्रश्ना वरवीं घेतली. ओके. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव वर्त्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसा त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन उत्तर पिरायेर एक पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांच ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. हालेलुया. पयले सुवातेर मारिये कडेन देवाचें उतर आयलें. एका देवदूता वरवीं तेन्ना देवदूता वरवीं उलयलो. आयज आमचे कडेन कहो उलयता? पवित्र पुस्तका वरवीं. हालेलुया. नाजाल्यार आमी म्हणूंक जाता आमचे लागीं देवदूत उलोवंकूच ना, आमचे लागीं देवाचें उतर ना. पूण ना, आयज आमचे लागीं पवित्र पुस्तक आहा. ह्या आख्ख्या पवित्र पुस्तकांतल्यान देव
दर एक दिसा दर एक घडये आमचे कडेन उलयता. हालेलुया, प्रेज गॉड. ना जाल्यार जरी तर आमकां रावंक पडटालें देव दित्यान उलयतलो जाल्यार एका जाग्यार येतलो दुसऱ्या जाग्यार ना. आयज देवाचें उतर सगळ्यांक आमकां व्हरोंक जाता. प्रेज गॉड. दर एक घडये देवाचें उतर आमच्या सांगाता आसूंक जाता. कित्याक ते पवित्र पुस्तकाच्या रुपान ताणें आपलें उतर आमकां दिलां. प्रेज गॉड. आमकां एडवांटेजो ना. हालेलुया, प्रेज गॉड. जेन्ना मारये कडेन तें उतर आयलें आनी तिणें तो विचार केलो समजुणी घेवपाक आनीक त्या प्रश्नाक देवदूतान जबाब दिलो आनी तिका ती समजुणी दिली. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो घोटसलो, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आतां मारयेन आमी म्हणूंक जाता मारयेन ते उतर मानून घेतले म्हणल्यार कित्याक बरी जमीन कितें म्हणटा उतर आयकता आनी ते मानून घेतात पळय ती बरी जमीन आयकतात आनी ते मानून घेतात. जाकोबाच्या पुस्तकान आमी लेगून आयकलां फकत आयकता ते न्हू, ते पाळटा पळय ती बरी जमीन. आतां आमच्यांनी म्हणूंक जाता मारयेन देवाचें उतर मानून घेतलें म्हणून जाता ना? जरूर जाता. कित्याक आमी जर पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तिणें फकत तें उतर आयकून म्हणूंक ना आपूण मानून घेता ना, ते उतरा प्रमाणे ती चल्ली. ते उतरा प्रमाणे ती चल्ली. कित्याक रोखडेंच तेणें कितें केलें, देवदूतान तिका सांगलेलें पळयत आत्मा तुजेर येतलो, वर्त्या देवाची सावळी तुजेर पडटली आनी वर्त्याची देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली आनी ह्याच खातीर तूं जल्म दितल्या दिवची आसा ताका देव आपलो पूत म्हणटलो. आनी पळय तुजे सोयरी एलिझाबेथीन उत्तर पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी ती वांचडी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. मारयेन दर एक उतर मानून घेतलें म्हणल्यार तें सोत मानलें आनी ताचे त्या उतरा प्रमाणे ती चल्ली. कित्याक रोखडीच पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ती भायर सरोन आपले भयणी एलिझाबेथी कडेन गेली. हालेलुया, प्रेज गॉड. ती रोखडीच आपले भयणी एलिझाबेथी कडेन गेली. कित्याक तिणें तें उतर मानून घेतलें. जें उतर तिणें देवदूता कडल्यान आयकल्लें तें मानून घेतलें म्हणल्यार त्या उतरा प्रमाणे ती चल्ली. आतां तिका इजी जालें आसतलें? जरूर न्ही. कित्याक आतांचोच आमचो काळ पळयलो जाल्यार जायते फावटी एक आमी जायते वस्तूक एक दुसरे नदरेन पळयता. जायत्या जाणांक जायत्या सिट्युएशनाक आमी दुसरे नदरेन पळयता. पूण त्या काळार जरी आमी पळयलें लग्न संवसारान एकवट जाय नासतना जरी तर एक बायल गोरबेस जाता तिका समाज कहो पळयतलो आसलो? कोणाक वचून लोकांक वचून सोड, आपलीच फॅमिलीक वचून सांगूंक जातालें आसलें की आपल्याचें लग्न आजून जावंकूच ना, पूण देवदूत म्हजे लागीं येवन उलयला आनी देवाच्या पदवे प्रमाणे हांव गोरबेस जालें. कोण सोत मानतलो आसलो? सोंपें जालें आसतलें. पूण मारयेन पळयलें काय देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक सोंपें वो कठीण पळयलें. तिणें म्हणोंक ना देवा इजी हा जाल्यार आपूण करता, डिफिकल्ट हा जाल्यार देवा तूं आनी कोणाकूय पळय. प्रेज गॉड. आमची मिस्टेक केन्ना जाता, आमी इजी देवाचें उतर पाळूंक इजी न्हू. थंयसर आमी करतली खरी, आमी दुसऱ्याकूय शिकोवंक फुडें वळो ना. दुसऱ्यांक शिकोवंक इजी जाता वला. प्रेज गॉड. एक्चुअली न्हू हाचेर हांवें सगळ्यांकीन सुबेज नियाळ करूंक जाय. कित्याक म्हाका हिंगासर येवन तुमकां शिकोवन खूब इजी, पूण जेन्ना प्रेशर येता न्हू तेन्ना पयले सुवातेर हांवेनूय तें उतर पाळूंक जाय. तेका लागून हांव म्हणटा जेन्ना ह्या फाटल्या 2 सुमारांनी जो प्रेशर येयलो न्ही तेन्ना पयले सुवातेर हांवें तें उतर पाळूंक म्हाका गरज ना. जाल्यार फाल्यां जेन्ना हांव येवन तुमच्या लागीं उलयतां तेन्ना तुमी म्हणटल्यार पारे तूं उलयताय तुजी फकत तें उतरां तूं पयलें पाळ तें म्हणूंक जाता ना तुमच्यांनी. ना जाल्यार हांव तुमच्या लागीं येवन म्हज्यान सांगूंक जाता तुमी हें करूंक जाय तुमी तें करूंक जाय सांगूंक म्हज्यान तोंडान उलोवन जायतें सांगूंक जाता. पूण जरी तर तें उतर हांव म्हज्या जिवितांत वेव्हारान घालिना जाल्यार तुमकांय दिसतलें वो ना हो बेश्टोच वाऱ्यार उलयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस.
उतरा प्रमाणे आमी देव आमकां चलोवंक आपयता. उतरा प्रमाणे फकत चलपाक इजी जाता पळय तेन्ना न्हू, अडचणूय येतल्यो. अडचणू कित्याक येतल्यो? कित्याक सैतान त्यो मांडण्यो आमच्या आड घेवन येतलो आमकां उतरा कडल्यान पयस व्हरपाक. कित्याक त्या उतरान पदवी आहा आमच्या जिवितान आमकां सोडवण मेळपाक, आमच्या जिवितांत आमकां पिकोडी मेळपाक, आमच्या जिवितांत आमकां बळ मेळपाक. सैतानाक आमी त्या उतरा कडलीं पयस केल्लीं. हालेलुया. पूण जावं कठीण जावं सोंपें, त्या उतराचेर आमी चलोवंक गरज. तेन्ना आमचें काळीज ते बरे जमनी भाशेन जाता. ते बरे जमनी भाशेन जाता जंयसर पीक खूब येता. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. तर मारयेन तें उतर मानून घेतलें, म्हणल्यार तें उतर वेव्हारान घातलें. त्या उतरा प्रमाणे ती चल्ली. खूब कठीण जालें, खूब कठीण जालें. तिच्यान चिंतोंक जातालें आतां झुजे कितें करतलो. झुजे जर हें आयकत जाल्यार तो म्हाका सोडून दितलो. चिंतलें ना, चिंतलें ना. झुजेनी एक डिसिजन घेतलें. देवदूत झुजे लागीं जेन्ना उलयलो, वो गूट देवदूतान झुजेकूय उगडो केलो, झुजेकूय सांगलो. आनी ते झुजेन आपलें डिसिजन घेतलें मारयेक आपणावपाक, मारयेक सोडून दिना जावपाक तें डिसिजन घेतलें. ताका तें सोंपें जालें आसतलें? ताकाय तें सोंपें जावंक ना आसतलें. ताका आपले फॅमिलीक जाय ती क्वेश्चन आन्सर करची पडलें आसतलीं. समाजान ताकाय दुसरे भाशेन पळयलो आसतलो, वय ना. तांणी तें सगळें पळोवंक ना. सगळ्यां वळून सुबेज वालोर दिलो देवाच्या उतराचें मी तांकां मेळ्ळें पळय तेका. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. सगळ्यां वळून सुबेज वालोर तांणी त्या देवाच्या उतराक आनी ताचें पीक आयज तुमी आनी आमी. प्रेज गॉड. जरी तर ते मारयेन झुजेन उतर मानून घेवंक नाहलें जाल्यार आमची सोडवण मे बी डिले जातली हाली, डिले जातली हाली. कित्याक देवाक आनी कोणाक सोदची पडटली हाली. आनी एक आंकवारी जी आपल्या सांगाता आपल्या लागीं अग्री जावपाक रेडी आहा पळय ती, जी आपल्याचें उतर मानून चलोंक रेडी आहा पळय ती. प्रेज गॉड. मारयेन वय म्हणलें म्हणटच देवाच्या मनशागोळाक सोडवपाचें जो प्लॅन आसलो तो थाऱ्यार पडलो. आनी आयज आमकां दर एकल्याक ती ताची सोडवण अणभवूंक मेळ्ळी. त्या सोडवणेन आमी जिवंक आयज पावल्या. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. कित्याक तांणी त्या देवाच्या उतराक सगळ्यांत व्हडलो वालोर दिलो. सगळे कठीण कितल्यो अडचण्यो तांच्या जिवितान आयल्यो तरी त्या देवाच्या उतराक तांणी सांडूंक ना. तांणी सांडूंक ना. पयल्यांत मारयेन कितलें टेन्शन घेवपाक जातालें न्हू. आतां कितें सांगतली एलिझाबेथीक वचून कितें सांगतली, झुजेक कितें सांगतली, आपल्या मायपाक कितें सांगतली ना. तिजो एटिट्यूड कितें जालो जाणा न्हू. मारयेचो एटिट्यूड कितें जालो जाणा न्हू. जेन्ना ती देवाचें उतर तिणें मानून घेतलें म्हणजे त्या उतरा प्रमाणे ती चल्ली, कठीण जावनूय ती चल्ली. तिजो एटिट्यूड कितें जालो जाणा न्हू. ती म्हणूंक लागली म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. प्रेज द लॉर्ड. तेका आमी म्हणटा एक्चुअली मारयेचें तुस्त गीत, पळोवं ना. त्या वेळार मारयेक खंयच्यान मन येयलें आसतलें देवाक आर्गां दिवपाक. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवय मुरगोडटा. त्या वेळार देवाक आर्गां, देवाक महिमा दिवपाक इजी जालें आसतलें. हो जावन आहलो मारयेचो एटिट्यूड. तिणें देवाचें उतर फकत मानून घेतलें ना, तें उतरा प्रमाणे चलतनाय तिजो एटिट्यूड आर्गांचो, तिजो एटिट्यूड दिनवासनेचो जाल्लो. फाटल्या विकान आमी नियाळ करताले कोहे भाशेन एक आर्गांचें मन एक दिनवासनेचें मन आसल्यार आमकां देवाची शांती कोहे भाशेन आमकां आमच्या जिवितांत अणभवूंक मेळटा. भायल्यान कितलें वारें मारता, भायल्यान कितलें वादळ मोड जाता जाय, पूण जरी तर आमी त्या वादळ मोडांतल्या मोदें लेगून देवाक आर्गां दिता, देवाक दिनवास दिता, देवाक महिमा दिता जाल्यार भायल्यान वादळ मोड मारता जाय पूण भितर आमकां देवाची शांती आसतली. हालेलुया. प्रेज गॉड. हें मारयेन अणभवलें.
कित्याक तिचें काळीज कोल्लें जालें. पयले सुवातेर तिणें उतर मानून घेतलें म्हणजे त्या उतरा प्रमाणे ती चल्ली आनी त्या उतरा प्रमाणे चलतना तिचें काळीज दिनवासणेचें काळीज जालें, आर्गांचें काळीज जालें. हालेलुया, प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. आयज आमकांय देवान उतर दिलां, आयज आमकांय देवान उतर दिलां. उतरा शिवाय कांय जायना, उतरा शिवाय कांय जायना. जरी तर आमच्या जिवितान कसलें बरेंपण आमकां जाय तें आमकां ताच्या उतरांतल्यान मेळटा. पेद्रून म्हणलां ते भशेन देवा आमी आनी खंय वचूं, तुज्या उतरान आहा सासणाचें जिवीत, तुजे लागीं आहा सासणाच्या जिविताची उतरां. हालेलुया. ह्या उतरांतल्यान आमकां सासणाचें जिवीत मेळटा. आतां जरी तर ह्या सासणाच्या जिविताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलतले जाल्यार पयले सुवातेर आमचें काळीज जावंक जाय, आमचें मन जावंक जाय आर्गांचें, दिनवासणेचें. ओके. दुसरें, दर एका उतराची आमी समजणी घेवंक जाय. कित्याक जरी तो समजणी घेना जाल्यार सैतानाक ताकद मेळटा तें उतर काडून व्हरप त्या जाग्यार एक फट घालप. त्या उतराची आमी समजणी घेतली जाल्यार त्या उतराचेर नियाळ करूंक गरज, तें उतर शेगीत आयकूंक गरज. हेवूय आमी आयकलां जोशुआ 1:8 अरे जोशुआ 1:8 आय डोंट हॅव ओवर हियर. समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर आसूं. समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या वरणाचेर आसूं. ताचेर बरयलेलें आसा तें सगळे वेवसायीक सांबाळचे खातीर. ताचेर बरयलेलें आसा तें सगळें वेवसायान सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर. आतां देवाचें उतर सांगता, आपणें जें तुका उतर दिलां ताचेर त्या वेवसायान तुमी सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर. तेन्ना सगळीं तुजी कामां शांती पावतली. हालेलुया. तर देवाचें उतरूच आमकां आपयता आपल्या उतराचेर दीस आनी रात नियाळ करपाक. कित्याक आमचें मन खंय दवरलेलें जावं तें देवाच्या उतराचेर. सैतानाक कितें जाय, आमचें मन देवाच्या उतरायलें काडून व्हरप, जावं त्या हुस्क्यां वरवीं, जावं ते गिरेस्तकायच्या आशे वरवीं. हांव म्हणिना की जें कितें आमची फॅमिली आहा, आमचो वावर आहा, आमची भुरगीं आहा, तांचे पासत जी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा, तांचे पासत जो आमचो कायदो आहा तो आमी पाळूंक उपकरना. म्हणून आमच्यांनी म्हणूंक जायना भुरगीं म्हाका देवानूच दिल्या न्हू, हांवें कित्याक आनी कॅर घेवन देव तांचो कॅर घेतलो म्हणूंक जाता ना न्हू. देवान त्या भुरग्यांक आमच्या हातीन दिल्या तांचो कुयदाद घेवपाक. वय म्हणा आमच्यांनी बेश्टेंच म्हणून तांकां सोडूंक जायना हिंद की देव तांचो कॅर घेतलो म्हणून ना. देवान जितलें कितें आमच्या हातीन दिलां, जावं ती भुरगीं जावं आमची फामील जावं आमचें घर जावं आमचो वावर बिझनस जावं आमची उरलेल्यो वस्तू जावं, ते सगळ्याचो कुयदाद घेवपाक देवान आमकां कायदो घातला. I don't know what the word is in Congress. सगळ्यांचो देवाक जाय आमी जितलें कितें ताणें आमच्या हातीन घातलां ताचो बरो कुयदाद घेतलेलो. वय ना. आतां हातून लेगून सगळ्यांनी जरी तर आमचे लागीं उतर ना आमकां तें करूंक जावंक जायना. कित्याक सैतान ती फट घेवन येतलो, अरे सगळं देवाच्या उतराचेर दिलें, फॅमिलीक कोण टायम दितलो? सगळें सोडून देवाच्या उतराक टायम दिवंक जाता? देवूय म्हणिना तूं सगळें सोड बेश्टोच बस म्हजें उतर आयक म्हणून ना. देव म्हणिना की जरी तर दीस आनी रात देव जरी तर what's the book name? जोशुआ. येस, सॉरी. जरी तर जोशुआचें पुस्तक आमकां सांगता देवाचें उतर दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर तूं नियाळ कर. आतां मिनींग हो की आमी सगळें सोडून दिवपाचें, फकत बसून देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाचो ना. हेर आमची सगळीं कामां करतानाय लेगून आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक जाता. हेर आमी सगळीं कामां करताना लेगून देवाचो मोग, आमचें मन ते देवाच्या मोगाचेर धरूंक जाता, आमचें मन त्या देवाच्या उतराचेर धरूंक जाता. हेर सगळीं कामां करताना. हालेलुया. कोण जरी शेतान काम करता, शेत रोयता जाल्यार ताचें मन देवाच्या उतराचेर आसूंक जायना. जरी तर हांव गाडी चलयता म्हजें मन देवाच्या उतराचेर आसूंक जायना. जरी तर हांव तुजे लागीं उलयता म्हजें मन देवाच्या उतराचेर आसूंक जायना. जाता न्हू.
जरी तो घरा कडेन रांदता म्हजें मन देवाच्या उतराचेर आसूंक जायना. प्रेज गॉड. पूण सैतान ह्योच सगल्यो वस्तू यूज करतलो आमचें मन त्या देवाच्या उतरायल्यान काडून घेवपाक. हालेलुया. प्रेज गॉड. कित्याक मन रितें उरोंक जायना. मन जरी मन आमचें रितें उरोंक जायना. एक तर तें देवाच्या उतराचेर दवरलेलें आसतलें, ना जाल्यार सैतानाच्या फटीचेर दवरलेलें आसतलें. तें आमच्या हातीन आमी कित्याचेर नियाळ करता पळय. जरी तर देवाचें उतर आमच्या मनांतलें भायर वता जाल्यार थंयसर तें आतां मन रितें आहा, सैतानाक फट घालपाक तो जरूर फट घालतलो. तेका लागून देव म्हणटा दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर तूं नियाळ कर. कसलेंय काम आमी करूं, त्या सगळ्या कामांनी देवाच्या उतराचेर नियाळ आमकां जरूर करूंक जाता. हालेलुया. प्रेज गॉड. आनी मारिया हेंच करताली. मारियेचो जरी एग्जाम्पल आमी घेतलो जाल्यार मारिया हेंच करताली. मारिया हेंच करताली. कित्याक जेन्ना तिका उतर मेळ्ळें तें उतर तिणें मानून घेतलें. ताचे उपरांत तिका आपलें घर सोडून इजिप्ताक खंयची पडली पळय म्हणा. ना, इजिप्ताक न्हू. खंय गेल्ली ती? नाजारेथसान बेथलेहेम गेल्ली. या, इट वॉज जीसस वॉज बॉर्न इन बेथलेहेम नो. सो आपल्या घरांतल्यान ती भायर सरून बेथलेहेम शारांत गेली. जेजू जल्मल्या उपरांत हेरोद म्हणपाक लागलो आपल्याक सगळ्या भुरग्यांक मारूंक जाय. चोर आतां बेथलेहेमांतली भायर सरून तिका दुसऱ्याक पोवन इजिप्ताक वचोंक पडली. सोंपें जावंक ना आसतलें न्हू. सोडून दिलें तिणें आपल्याचें. देवाची येवजण जी आपल्या जिवितान हाडली ती तें सोडून दिली ना. ती मानून ती चल्ली. हालेलुया. पूण हातून सगळ्यांनी हें सगळें जातानाय तिचें मन खंय हाल्लें जाणा तूं? देवदूत आपले लागीं कितें उलयलां पळय ताचेर. देवदूतान आपल्याक कितें उतर दिल्लें. देवदूतान तिका कितें उतर दिलें? ह्या ज्या पुताक तूं जल्म दितली ताका देव आपलो पूत म्हणटलो. ताच्या हातीन दाविदाचें सिंहासन आसतलें आनी तो सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो. हालेलुया. आनी हें हाचेर ती सदांच नियाळ करताली. हाचेर ती सदांच नियाळ करताली. कित्याक उतरानूच आमकां सांगता लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 2ऱ्या आवेसवरांत जेन्ना जेजू जल्मता तेन्ना ही बरी खबर कोणाक मेळटा? ही बरी खबर कोणाक मेळटा? गवळ्यांक. हालेलुया. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून गवळी आपले हिंड राखताले. सोरेस्पराचो एक दूत तांचे सरशी उबो जालो आनी सोरेस्पराचे तेज ताचे भोंवती परजळ्ळें आनी ते भिवन थरथरले. देवदूतान तांकां म्हणलें, भियेनाकात, पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां घेवन आयलां आनी होच संतोश सगळे प्रजेक भोगतलो. तो राज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोडवणदार जल्मला. तोच तो क्रिस्त सोमी. आनी ही तुमकां खुणा. फाळ्यांनी गुठलायल्लो आनी खावणेन दवरलेलो तुमकां एक बाळक मेळटलो. तेन्ना ओचितूच त्या देवदूता बरोबर देवाची तुस्त गायतो देवदूताचो एक उरपोन स्वर्गार थावन देंवलोली दिश्टी पडली. भोव उचल्या स्वर्गार आसतो देवाक मोहिमा आनी पृथ्वीर ताचे उपुरबायेच्या मनशांक ताची दया आनी शांती अशें ते गायताले. आनी देवदूत तांचे सरशिल्ले काडून स्वर्गार वेतोच गवळी एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमी बेथलेहेमाक वचुया आनी जें कितें घडलां आनी सोरेस्परान आमकां कळीत केलां तें पळोवया. आमी बेथलेहेमाक वचुया. गवळी एकामेका मदें म्हणटा आमी बेथलेहेमाक वचुया आनी जें कितें घडलां म्हणजे देवदूतान तांकां सांगलां जें कितें घडलां आनी सोरेस्परान आमकां कळीत केलां तें आमी पळोवया. आनी बेगी बेगी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणेन दवरलेलो बाळक तांकां मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन जें कितें ताचे विशीं तांकां सांगलेलें तें तांणी परगट केलें. म्हणजे जुजेक आनी मारियेक सांगलें देवदूत आमकां दिसलो आनी देवदूतान आमकां अमकें अमकें सांगलां. देवदूतान तांकां कितें कितें सांगलेलें? व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां घेवन आयलां
दाविदाच्या नगरान तुमकां एक सोडवंडार जल्मला. आता त्या वेळार सगळी पोरसां त्या सोडवंडाराक रावताली. त्या सोडवंडाराची वाट पळोवन ते आसले. आनी ही बरी खबर आतां तांकां मेळटा, सोडवंडार जल्मला. तोच तो क्रिस्त सोमी. हे देवदूत तांचे कडेन उलयलोलो आनी हे वचून ते मारयेक आनी जुजेक सांगता. आनी गोळ्यांनी तांकां सांगलेली खबर आयकून सगळीं अजाप जाली. मारिया ह्यो सगळ्यो घडण्यो आपल्या काळजांत घडोवन सांबाळटाली. हालेलुया. सगळ्यो ह्यो वस्तू देवदूत तिचे कडेन कितें उलयल्लो, देवदूत जुजे कडेन कितें उलयल्लो, देवदूत गवळ्या कडेन कितें उलयल्लो, ह्यो सगळ्यो वस्तू ती आपल्या काळजांत सांबाळटाली. हालेलुया. प्रेज गॉड. ह्या त्या देवाच्या उतराचेर ती नियाळ करताली. ह्या त्या उतराक तिणे आपल्या काळजांत थीर रिगोयल्लें म्हणटो. जी ओडचोन तिच्या जिवितांत आयली तिका फुडो करूंक कठीण जालें खरें, पूण तिणे आपलो भावार्थ सोडून दिवना. तिसरे जमनीर कितें जाता, हुस्के येतात, साबार वस्तूंची आशा येता, तेन्ना आमी आमचो भावार्थ सोडून दिता. मारयेन आपलो भावार्थ सोडून दिवंक ना. कित्याक? तिचें मन उतराचेर हाडलें. गोश्ट आयले तेन्ना लेगून तिचें मन उतराचेर हाडलें. हालेलुया. देवान जी बासावणी केल्ली की तो पूत दाविदाचें सिंहासन सासणाच्या सासणाक रात चलयतलो, ही बासावणी जी देवान केल्ली, मारयेचें मन तिचेर हाडलें. कित्याक तें सगळें तिणें आपल्या काळजांत थीर रिगोयल्लें. हालेलुया. जरी तो तें उतर नासलें जाल्यार तिका सोंपें जातालें हाडलें. सगळ्यो ज्यो ओडच्यो येता तेन्ना ती म्हणटली हाडली आपणें आनी कित्याक हे सगळे पयस त्रास सोसूंक जाय, सोडून दी. ना, तिच्या काळजांत तिणें देवाची बासावणी, देवाचें उतर जें हाडलें तिणें आपल्या काळजांत थीर रिगोयल्लें म्हणटूच कितलेय कोश्ट त्रास तिचें मन त्या उतराचेर हाडलें, ते बासावणेचेर हाडलें. हालेलुया. तें उतर तिका जालें बळ. त्या उतरांतल्यान तिका ती कुरपा मेळ्ळी. त्या उतरांतल्यान तिका तें बळ मेळ्ळें. हालेलुया. प्रेज गॉड. अशें करून मारयेचें काळीज एक ते बरे जमनी भाशेन जालें. त्या उतराचें बीं जें तिच्या जिवितांत देवदूता वरवीं वोंपलेलें, मारयेचें काळीज त्या उतराक मोव जमीन जालें. आनी ताचें पीक फकत जेजू क्रिस्त सांगता. कितें म्हणटाले, बरे जमनीचें पीक एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100. आयज त्या बियांचें पीक कोटींनी पळोवंक मेळटा. हालेलुया. आमी त्या बियांचें पीक हालेलुया कोटींनी ह्या संवसारांत पळोवंक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या फुडल्या संवसारांनी तें पीक वाडत रावतलें, वाडत वेतलें एका बियांचें पीक. हालेलुया. पूण त्या बियांक एक बरे जमनीची गरज आसली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हे जरी शेतान आमी पळयलें कितलें पीक, कितलें बी रोयलां आसतलें आनी कितलें पीक आयलां आसतलें. पीक आयलां तें रोयलां ताचेकीन सुबेज आसता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. हें देवाक जाय आमी ताचें बीं म्हणल्यार ताचें उतर घेवन आमच्या काळजांत रोयलेलें, आमच्या जिवितांत रोयलेलें. रोयलें म्हणून जायना न्हू, रोयलें म्हणून जायना. तें पयले सुवातेर रोयलां थंय दवरूंक जाय. वचोन परतून उमटिलें म्हणल्यार पीक जातलें ना. तें रोयलां थंय दवरूंक जाय. रोयलें म्हणटा डायरेक्टली तें पीक वयर येना न्हू, पयलें मूग वाडटा. बी रोयलें म्हणटोच पयलें मूग वाडटा. मूग व्हड जालें म्हणटो मागीर वयलें पीक येता. जायते फावटी आमकां कितें दिसता, बी रोयलें म्हणटो देवाचें उतर रिजल्ट आमकां इमिडिएटली जाय. पळय ना, देवाचें उतर कितें सांगता तें रोखडेंच आमकां पळोवपाक जाय. जरी तर तें भायलें पीक आमकां पळोवंक मेळना, आमी चिंतपाक वचना अरे तें बी हें म्हज्या जिवितांत हांवें रोयलां. मे बी भायल्यान आपल्याक पळोवंक ताचें पीक पळोवपाक मेळना जाय, पूण भितरल्यान तें मूग वाडटा. आपणें म्हणजे हांवें म्हणजे म्हजो हेतू कितें जावंक जाय, तें बी जें रोयलां ताका बरी माती दिवपाक, म्हजें जिवीत त्या बियाक बरी माती करपाक.
ते बियांक पयले मूग वाळोंक दिवपाक. मूग एक पाट वाळलें मागीर तें पीक वयर येता, जरूर येता. आनी जें पीक वयर येता तें बारीक पीक येना, तें भरपूर पीक येता, भरपूर पीक येता. पूण तें वाडटना लेगून ती सायडीक ताजी सरभोंवतणी जी नोंदणी आहा, जे कांटे आहा ते आमी उमटून काडून, जी उस्क्या ज्यो खोंती आहा, ज्या साबार वस्तूंची आशा आहा, जांकां आमी देवाच्या उतरावण सुबेज वालोर दिता, तें आमी काडूंक करस. ना जाल्यार ते कितें करतले, हे उस्के आहा, ह्यो खोंती आहा, ह्या दुसऱ्या वस्तूंची जी आशा आहा, ज्या वस्तूंक आमी देवाच्या उतरावण सुबेज वालोर दिता न्हू, त्यो वस्तू ते देवाच्या उतराक चेपयतले, तेका दामून दवरतले, ताका वाडूंक दिवचे ना. मागीर आनी आमचें म्हणून पीक येना, पीक येना. जरी तर हांगासरली शेतांतली आमी नोंदणीच काडिना, फाल्यां आमच्यांनी कंप्लेन करूंक जाता पीक मेळूंक ना म्हणून. ना न्हू, नोंदणी काडूंक जाय, काडूंकूच ना. प्रेज गॉड, हालेलुया. हे बी वाडपाक आमी आमचें जिवीत ती बरी जमीन करूंक खरच. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आतां थिंगासर ध्यान दियात. ती बरी जमीन करपा लेगून आमकां घोटाय खंयच्यान येता? देवाच्या उतरान. देवाच्या उतरानूच ती आमकां घोटाय येता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आहा, ताचे कडल्यान आमकां घोटाय येता. प्रेज द लॉर्ड, थँक यू जीसस. कित्याक पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा, तें आमचें बळ जावन आहा. एक स्क्रिप्चर घेता, ओके. एफेसकारांक बरयलेली चिठी 2रो आवेसवर 3रो आवेसवर 20वी वर्ण. एफेसकारांक बरयलेली चिठी. आपले पदवेन आमचे भितर जो आपलें काम करीत आसा, आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता व आमी कळपूंक शकता, ताचे परस व्हडलें करूंक जाका पदवी शक्ती आसा. म्हणजे देवाक हो देव आमकां आमी मागूंक जाता, आमी प्रार्थूंक जाता, आमच्यांनी कल्पना लेगून करूंक जाता, ताचेकीन खूब व्हडलें पीक देवान आमकां दिवंक जाता. कशें? आपल्या उतरा वरवीं. तें बी हा ताजे वरवीं. तें पीक जें आमच्या जिवितांत येता न्हू, तें आमच्यांनी चिंतोंक पासून जायना तितलें व्हडलें पीक. आमच्यांनी मागूंक लेगून जायना, आमच्यांनी नियाळ लेगून करूंक जायना तितलें व्हडलें पीक देवान आमच्यान दिवंक जाता. कशें? ताच्या उतरा वरवीं. पूण त्या उतराक एकाची गरज. आपले पदवेन आमचे भितर जो आपलें काम करीत आसा, कोण? पवित्र आत्मा. आनी पवित्र आत्म्याचें फळ कितें? भावार्थ. ती चवथी माती, बरी माती खोल्ली, भावार्थाची माती. मारयेचो एग्जाम्पल जो आमी घेतलेलो, मारयेन आपलें जिवीत त्या उतराचेर दवरलेलें केलें म्हणल्यार कशें करूंक जालें? तिका भावार्थान तें करूंक जालें. जरी तर त्या उतराचेर तिणें भावार्थ करूंक नाहल्लो, भावार्थ धरूंक नाहल्लो, तिका तें मानूंक जावचें नाहलें. जरी तर आयज आमी देवाचें उतर मानता, तें भावार्थान आमी मानता. चवथी ती माती, तें भावार्थाची माती. देवाच्या बियांक आमच्या जिवितांत भरपूर पीक दिवंक जाता, पूण ते बरी माती ताका गरज म्हणटा तें आमच्या भावार्थाची ताका गरज. बी म्हणल्यार तें बी जें देव आमच्या जिवितांत आमकां दिता, तें आपले कुरपेन दिता. तें बी आमकां जोडूंक लावंक ना ताणें. तें आपले कुरपेन, आपले दोयाळायेन आपलें उतर ताणें आमकां दिलां, एक बी कशें. त्या ताचे दोयाळायेक आमी लावंक जाय आमचो भावार्थ. दोनी बाराबर चलता. बी नासतना मातयेक पीक दिवंक जाता ना, पूण त्या बियांक माती नासतना पीक दिवंक जाता ना. दोनी बाराबर चलोंक जाय. देवाची कृपा आनी आमचो भावार्थ दोनी बाराबर चलोंक जाय. देवाची कृपा म्हणल्यार कितें? ताजें तें उतर, ताजें तें बी ताणें आमकां दिलां पळय तें. त्या बियांक लावंक जाय आमचो भावार्थ, आमची ती बरी माती, भावार्थाची माती. तेन्ना दोनी जेन्ना बाराबर येता, तेन्ना पीक खूब
पीक खूप जाता, आमकां चिंतोंक जायना तितलें पीक जाता, पूण दोनी बाराबोर चलोवंक जाय. हालेलुया. प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. इतलें समजलें पळय, समजलें पयली माती इतलें लेगून समजलां. एक पार्ट समजलें, मागीर आमी फुडल्या 2 मातयांचे नियाळ करून घेता. खंयसर आमी बाबा सोडून दिता काय? समजूनी ना तेन्ना पीक चोरून वता. पूण जेन्ना आतां घरा कडेन गेली, तुमच्या घरांतली मे बी तुमी एकलींच हांगा आयल्या, घरा कडेन दुसरी आनी कोण आहा न्हू, ती जरी उतर मानिना तेन्ना कितें जाता? हांव विचारिना, आन्सर विचारिना, ते नियाळ करपाक आमकां गरज. ती जेन्ना उतर मानून घेना तेन्ना आमी कितें करता काय? तेन्ना आमी बाबा सोडून दिता काय? आमचे रितीराक येता तेन्ना एक जिवीत जाता काय? आनी घरा चलतना एक जिवीत जाता काय? सगळ्यांनी हांवें धरून नियाळ करूंक जाय. हुस्को येता तेन्ना आमी मागीर उतराक कुशीन जाता काय? देवा प्रिचींग मागीर आयकता. ह्या संडे मातशें बिजी आहा, रितीराक वचना जाता काय? प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रेज गॉड. हो तें उतर मानून घेवन आमी चलता काय, त्या उतरा प्रमाणे चलता, हे सगळ्याचेर आमी नियाळ करूंक गरज. कित्याक जितलें कितें बरेंपण देवान आपल्या उतरा वरवीं आमकां दिलां तें एक बियां भाशेन दिलां. तें बी आतां जर तर आमी शेताकच पळयलें, कोणें तरी तें बी रोयलां. ती माती पयली बरी माती केल्या, बेश्टेच वचोन रोवंक ना न्हू, ती माती पयली प्रिपेर करची पडटा. मातयेचेर त्या वावर केला, तेन्ना तें बी वचोन रोयलां. आतां तें बी रोयलें म्हणटच रोखडेंच दुसऱ्या दिसा येवन पळोवंक ना, रे किल्लोला. टायम दिला तेका मूग घेवपाक टायम दिला, उमटूंक ना तें. एक पाट वाडपा लागले म्हणटच जी नोंडणी हाडली, जे कांटे हाडले ते उमटून काडल्या. ताका कितें आनी कित्याची गरज आसा जाल्यार तेवूय चारे बी मारूंक जाय पळय, तें सारक्यो मेरो बिरो काडूंक जाय, त्यो सगळ्यो केल्या. सगळें ती माती पयली स्वतेर बरी केल्या, बी रोयलां आनी ताका बरी माती मेळल्या, तातूंतल्यान तें पीक भायर येयलां. सेम बी वाटेर पडलेलें पीक येवचें नासलें, पूण बरे मातयेन लेगून बी रोवंक नासलें जाल्यार थंयसरी पीक मेळचें नासलें. ती माती आनी देवाचें बी, आमचो भावार्थ आनी देवाची कृपा दोनूय जेन्ना एक जातात तेन्ना तें पीक फुलोन येता. हालेलुया. प्रेज गॉड. आतां तुमच्या जिवितांत ह्या वेळार कितें घडटा थंयसर देवान एक बासावणी दिल्या, देवान आपलें उतर दर एकल्याक आमकां दिलां. ह्या जिवितांत ह्या वेळार जिवितांत कितें घडटा तातूंतल्यान आमकां बरेंपण मेळपाक देवान आमकां एक उतर दिलां. देवान आमकां एक उतर दिलें. तें उतर कितें ताचेर आमी नियाळ करूंक. म्हाका म्हज्या सिट्युएशनान देवान म्हाका एक उतर दिलां, तुज्या सिट्युएशनान देवान तुका एक उतर दिलां. ताचेर आमी नियाळ करूंक गरज. तें उतर आयकलें म्हणटच ताचेर समजुनी घेवंक गरज. समजुनी घेतली म्हणटच तें उतर, त्या उतराचेर थीर रावंक गरज. हालेलुया. प्रेज गॉड. आनी त्या उतराचेर थीर रावता तेन्ना आमचें काळीज आर्गांचें जावंक गरज. हालेलुया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हाचेर नियाळ करूया. ओके, दोळे धांवया मातसो 5 मिनटां, दोळे धांवया. जी अडचण ह्या जिवितांत आयल्या आसतली आमची, थंयसरल्यान देवान आमकां सांगलां आसतलें
थंयसर उणेपण आहा, थंयसर देवान म्हणलां आपूण तुज्यो सगल्यो गरजो पुरो करतलो. खोल्ल्या कामांत अडचण येता थंयसर देवान म्हणलां हांव तुजे फुडें वतलों आनी तुजी वाट नीट करतलों. खोल्लें दुयेंस आहा थंयसर देवान म्हणलां म्हज्या पुता जेजूच्या गाव्यांनी तुमकां भिकोवणी मेवल्या. थंयसर मोग ना थंय देवान म्हणलां हांव तुजो मोग करतां. जसर आमकां दिसता आमची फामील आमकां लागीं करिना, आमकां फामील आमची पयसायता, थंयसर देव म्हणटा तूं म्हजो पूत, तूं म्हजी धूव, आपणें तुका म्हजे फामिलींत घेतलां, आपणें तुका आपणायलां. थंयसर आमकां दिसतालें आमी पातकी म्हणून, देवा मुखार येवपाक आमकां फावना. थंयसर देव म्हणटा तुजी सगळीं पातकां आपणें तुजे कडल्यान पयस काडून उडयल्या. आपूण तुज्या आनीक पातकांक पळयना. आपणें तुका म्हज्या पुता सांगाता एक केलां, म्हज्या आत्म्या सांगाता तुका एक केलां. जंयसर शांती ना थंय देवान म्हणलां म्हजी शांती हांव तुका दितां. जंयसर मोग ना थंय देवान म्हणलां हांव तुजो मोग करतां. जंयसर आमच्या काळजांचे आवडे आमकां दिसताले पुरे जायना थंय देवान म्हणलां तुजें काळीज म्हाका तुजें काळीज आनी त्या काळजाचे सगळे आवडे हांव पुरे करतलों. जंयसर त्रास जाता, लोकांच्यो केण्ण्यो येता, कोण म्हजे आड येता तेन्ना देवान म्हणलां हांव तुका राखतलों, हांव तुका सांबाळटलों. जेन्ना दिसता आमचो कोणूच ना तेन्ना देव म्हणटा हांव तुजें सांगाता, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना, हांव तुका केन्नाच सांडचो ना. जेन्ना भिरांत दिसता तेन्ना देवान म्हणलां हांव तुजें बोळ, तूं भियेनाका. जेन्ना दिसता ह्या जिविताक आनी कांय कित्याक आनी जियोंचें, कांय फायदो ना जियोन, तेन्ना देवान म्हणलां तुज्या जिविताक हांवें एक येवजण थारायल्या आनी ती येवजण बरी, बरेपणाची, खुशालकायेची, शांतीची, मोगाची येवजण म्हजे बराबर यो. ताका लागीं जेन्ना दिसता हांवें कितलें वायट केलां, म्हाका आनी देव कसो बक्षितलो, तेन्ना देवान म्हणलां आपूण तुजीं पातकां आनीक पळयना.
आयज तूं आनी जेजू क्रिस्त आत्म्यान एक जाल्यात. जे भाशेन जेजू म्हजो पूत, तेच भाशेन तूंय म्हजो पूत, तूंय म्हजी धूव. तूं म्हजे फामिलीची, तूं म्हज्या मोगाची. देव आमकां म्हणटा. जसर दिसता आमची फामील, आमची भुरगीं देवाक आपणायना, देवाचें उतर मानिना, थंय देव म्हणटा तूं म्हजेर विस्वास कर, आपूण तुज्या भुरग्यांक शिकयता. ताका दिसना, ताका देव म्हणटा हांवें तुजे दोळे उगडे केल्यात. दोळे उगड आनी पळय. जाका आयकूंक येना ताका देव म्हणटा हांवें तुजे कान उगडे केल्यात. ताका चलोंक त्रास जाताले, चलोंक जायनासलें, थंय ताका देवान म्हणलां आपूण तुज्या पांयांक बोल दिलां, उठ आनी चल. थंय थांबूनच दवरया आनी देवाक आर्गां दिया. देवाक सांगया देवा हांव तुका आर्गां दितां तुज्या बरेपणा पासत. तूं भोव व्हरतो, तूं भोव मोगान, तूं भोव दयाळ. हांव तुका आर्गां दितां. तुवें म्हाका राखलाय ताचे पासत हांव तुका आर्गां दितां. तुवें म्हाका सांबाळलाय ताचे पासत हांव तुका आर्गां दितां. तुवें म्हाका वाडयलाय ताचे पासत हांव तुका आर्गां दितां. जायत्या गुणांनी तुवें म्हाका भरलाय ताचे पासत हांव तुका आर्गां दितां. एक लांब पिरायेचें जिवीत तुवें म्हाका दिलाय ताचे पासत हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या जिवितांत शांती तुवें म्हाका दिल्या ताचे पासत हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या जिवितांत म्हज्या फामिलीक तुवें शांती दिल्या, तुवें मोग दिलाय ताचे पासत हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या वावरांत तुवें जायतें पीक दिलें ताचे पासत हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या कोर्ट केसींत तुवें म्हाका येस दिलाय ताचे पासत हांव तुका आर्गां दितां. तुवें म्हाका बरे भलायकेन भरलाय ताचे पासत हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या भुरग्यांक तांच्या शिकपान तांच्या वावरांत तुवें येस दिलाय ताचे पासत हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या फामिलीचे भलायके पासत हांव तुका आर्गां दितां. तुवें आमकां सगल्यांक राखलें, सांबाळलें. तुज्या मोगाचो वेडो आमचे भोंवतणी घातलाय ताचे पासत हांव तुका आर्गां दितां. तुजें पवित्र आत्म्याचें बळ तुवें आमकां दिलाय ताचे पासत आर्गां दितां. तुज्या उतराची शिंकोण तुवें आमकां दिल्या ताचे पासत तुका आर्गां दितां देवा. तूं भोव व्हरतो, तूं भोव मोगाळ, तूं भोव दयाळ. तुजें व्हरतो आनीक देव ना. तूंच आमचो सोडवणदार, तूंच आमचो राखणदार, तूंच आमचें बळ. देवा हांव तुका आर्गां दितां. तुवें म्हजो मोग केलाय देवा हांव तुका आर्गां दितां.
तुवें म्हाका आपणायलाय तशें पासत हांव तुका अर्घां दिता. तुवें तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ म्हाका दिलां तशें पासत हांव तुका अर्घां दिता. म्हज्या जिवितांत एक खुशालकाय एक संतोश तुवें दिलाय म्हणून हांव तुका अर्घां दिता. ज्या घरांत हांव जियेतां त्या घरा पासत हांव तुका अर्घां दिता. जें जेवण आयज हांव जेवलां आनी जेवतलों ताचे पासतूय हांव तुका अर्घां दिता. म्हजी वाट तुवें नीट केल्या म्हणून देवा हांव तुका अर्घां दिता. देवा ह्या तुज्या मोगा पासत हांव तुका अर्घां दिता. एका मनान म्हणुया हालेलुया 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 हालेलुया. देवा तुका अर्घां, देवा तुका महिमा, 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 देवा तुका अर्घां, देवा तुका महिमा. जेजू क्रिस्ता तुका दिनवास, जेजू क्रिस्ता तुका दिनवास, जेजू क्रिस्ता तुका दिनवास, तुका महिमा, तुका अर्घां. जेजू क्रिस्ता तुका दिनवास, तुका अर्घां, तुका महिमा. जेजू क्रिस्ता तुका दिनवास, तुका अर्घां, तुका महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank 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 you, Jesus. Thank you, Jesus. Deva tuka dinwas, Deva tuka harka, Deva tuka महिमा. Mogala Baba, sogli महिमा, sogli harka तुकाच. तुझे वर्तो आणि देवला, तुझे दयाळाये पासत, तुझे मोगा पासत, तुझे मोहिमे पासत, तुझे कुरपे पासत, तुझे पवित्र आत्मे पासत, तुका harka, तुका dinwas महिमा. Mogala Baba, एका मनान एका ताळ्यान आमी तुजी भुरगीं तुजी आपणायलोली, तुजी आपणायलोली पूत आनी धोव. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका दिनवासता आनी तुका महिमा दिता. Amen. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Jesus.